जीसु दयाळा आराधन तुका जीसु दयाळा जीसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवो नारा आराधन तुका ये सोडवो नारा आराधन तुका जीसु मोगळा जीसु मोगळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवो नारा आराधन तुका पुण्यारू पारतो लिपोनासाय दैविक तू सोमो वाटून आसा पुण्यारू पारतो लिपोनासाय दैविक तू सोमो वाटून आसाय कुर्पेन तू आमका नेटोन आसाय पोवी सांगात तुझो देवून आसाय कुर्पेन तू आमका नेटोन आसाय दैविक तुझो सांग देवून आसाय जीसु मोगळा आराधन तुका दुनिया तम शोयर बारून जीसु दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू मोगळा जीसु मोगळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जीसु दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्पे सागोरा कुर्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवंदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 स्तुति होगळा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Very God to go, God to come, my mouth go. Study the God, Jesus, Jesus to God. When we down to go, sit down to go. Never down to go, Pavitra Deva. Pavitra Bapa, down to go, Jesus. Jesus to God, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus c'era mi distro galia. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे वेळ नांव कोण आमकां दुसरो सुमिया जेजू तू आमचो बरो गोवडी तूच आमच्या जिणयेचो एकच तारो बाबा सांगाता मेळोन गावया आराधन करया स्वादी जेजू तू आमचो आसरो वय तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तू गोडी बरो तुमचो आमचे जिणयेचो एकच तारो सौम्या जेजू तू गोडी बरो तुमचो आमच्या जिणयेचो एकच तारो दुनिया तू बरोवन जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका सोडवंगारा आराधन तुका परत एवढी सांगता जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्बे सागोरा कुर्बे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका येसुडवंदरा येसुडवंदरा आराधन तुका दोन्ही हात काळज छेदून गावया हालेलुया 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 काळज शिरात दवर हालेलुया हालेलुया जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा जेजूचे नदर घालया आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्बे सागोरा कुर्बे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका येसुडवंदरा येसुडवंदरा आराधन तुका येसुडवंदरा आराधन तुका लो तळ्यान म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा
जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसू दोळे दांपा काळजांत हांव तेंच कंतार जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कृपे सागोरा सोडवंदारा हांव तुका आराधन करता. ह्या सा लॉरेसाच्या बाजिलिकान हजार लाखांनी लोकांक तुवें हांगा आपटलाय. असल्या आराधनांनी तुवें तांकां गूण केल्याय. आज आमचे ग्राणे आमचे मागणे आमची तेसावां सकड घेवन आज आमी तुज्या समकोर आयल्या. हांव सोम्या तुजो आमी मोग करता. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत तूं गरोस हजर आसाय. तूं आमचे खातीर आसाय. तुवें सांगलाय निर्गमन 23-25 तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमी म्हाका एका निजा देवाक आराधन करतना तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालता, उदकाचेर आशिर्वाद घालता, तुमच्या भुरग्या मळाचेर आशिर्वाद घालता, भुरग्याचे देणे हांव तुमकां दिता, परिपूर्ण आवक हांव तुमकां दिता, पिडा शिडा तुमचे जावन पयस करता. आज आराधनांत आमी सूर ते सावा समर्पण मागोवंक वेता. ह्या आराधनाद्वारी हे विशेष नव्यान मागण्याद्वारी सालोरेस बापाच्या मजतीद्वारी ह्या बजिलिकांत आमकां जेजू आपडता. एक घडीभर तुमची ते सावा आज जेजूक समर्पण आराधन करा. बायबल आमकां सांगता कशें आमकां माग जाय, खंयच्या खातीर आमकां माग जाय आमकां कळीत ना. रोमाकारा बरयलें पत्र 8वा वस्वर 20 आनी 26 आनी 7 पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता. तर ह्या आमच्या आराधनांत तो आत्मो आमकां चलयता. आमकां सुमयाक आराधन करूंक, बापाक आराधन करूंक, पुताक आराधन करूंक, सकड रसुल्ल्या देवाक आराधन करूंक तो आमकां कृपा दिता. मुझे सांगाता तुम्ही मागा सोम्या जेजू या युकारिस्ताच्या आराधनान म्हाकाच तुका समर्पण दिता. हांव समर्पण दिता. हे म्हजे जीवित तुवें दिल्लें दान जावन आसा. सोम्या जेजू तूंच म्हजो सोडवंदार. तूंच म्हज्या भलायकेचो दातार. आयच्या आराधनान म्हज्या कुटुंबाक म्हजी बेसावा समर्पण दिवन आराधन करता. सोम्या जेजू पयस तावन तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या. पवित्र जाग्याक आमी आयल्या. तूं रित्या हातांनी तूं कोणाक रित्या हातांनी पाटी धाडिनाय. तर ह्या जाग्याक आयल्या आमा समेस्तांचेर आराधनाचे आशीर्वाद देवोन येवन दी. ह्या युकारिस्तीक आराधनांत तूं म्हाका आपडो. तूं म्हाका आशीर्वादीत कर. सोम्या जेजू हांव तुजो मोग करता. हालेलुया 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 हालेलुया. दोनी हात आमचे संपूर्ण वयर उबारूया. संपूर्ण वयर उबार नीट बसया आमच्या जाग्यार आनी आमकां जेजूक समर्पण दिवया आनी व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी तुका आराधना करता. आमी तुजी महिमा वाखाणटा. सोम्या हालेलुया हालेलुया Jesus praise Jesus thank you Jesus hallelujah 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 hallelujah. जेजू मोगाळा दुनियेंत काळजाचें दवरा. आराधन तुका जेजू दयाळा. जेजू दयाळा आराधन
पेसागोरा आराधन तुका येसोडो नारा आराधन तुका जेसु मोगा We worship you. We adore you. We glorify you. ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. Thank you, Lord. Jesus. आमची आराधना स्वीकार कर. आमची दुकान पुस. आराधना Thank you, Lord. आराधना तुका येसोडून आराधना तुका. जेजू या आराधनान खरोच आजार आसा. आमचे घराणें ताका कळीत आसा. आवयच्या गर्भान ताणें आमकां रुपीत केल्यान देव सांगता हांवें तुका गर्भांत तसो पळयला. ह्या संवसारांत आमकां त्या देवान धाडलां. बाप रस्ता सक्कड रचलें त्या बापान. त्या बापाक, त्या पुताक, त्या पवित्रत्म्याक म्हणजे भाग्यवंत त्रिंदादीक आमी आराधन करया. बाप आमचो मोग करता. ह्या दिसांनी आमी मिसाच्या वांजलाच्या वासाप आयकता. जेजू सांगता बापा ती सक्कड एक जावं दिता. बापा तांकां म्हज्या मोगान, तुज्या मोगान तूं मोर. बापा आत्म्याच्या शक्तीन तांकां अभिशेक कर. जेजून आमच्या खातीर करचें मागणें. कशें आमी एकवटांत आसाव, बाप पूत आनी पवित्र एकवटांत आसात, तशेंच ती एकवटांत आसूं दिता. एकवटो कसो येता? विधेयीपणाद्वारे येता. एकवट कसो येता? मोगाद्वारे येता. एकवट कसो येता? समर्पणाद्वारे येता. युकारिस्त आमकां एकवटायता भावार्थांत, मागण्यांत, एक पिरगज कुटुंबांत, पवित्र सभेंत. तर हे सक्कड रोसुल्लो देव सकलवा ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. हरी एक रोसुल्लो देव तो, पुताक आमच्या खातीर पाठयल्लो देव तो. तशेंच आमकां मजतदार जावन पवित्रत्म्याक दिल्लो देव तो. आनी ताका आमी आराधन करूंक आयल्या मोगान. तो बे आमच्या काळजान घालना. आमी भिवकरी परसा न्ही, आमी धैर्यान जिवची परसा. आमच्यो कसल्योय समस्या येवन दिता, ताच्या पांयां तळी आमी येताना तो आमकां आयकता, गूण करता, आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता, घटाई दिता. पेंतेकोस्ता दिसाय तशेंच जालें. बियान भिवकुरे जाल्ले शीस पवित्रत्मेच्या सक्तीन बरोवंक कारण मागण्याच्या सुवाते ते एक जावन आसले. बरी माय थंय आसली आनी ते देवाक आराधन करताले. आराधन करतना आशिर्वादां, आराधन करतना बेसावां, आराधन करतना कुरपा, आराधन करतना पेकोवन भलायकी. सकलव सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सांगता सकलव सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ
ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Sharala kama shandriya Praise the Lord. Praise the Lord. पहिले शरण आमकां सांगता आराधने ಮಾಡುವಾಗ भय भीती दूरवाಗಿದೆ म्हणजे आम्ही आराधन करतना भे भिरांत पयस येता सबार नमूने छबे आमचे भितर आसा आतां ह्या दिसांनी भुरगीं सुमार जाणां नीट CET एग्जाम बरयल्या कसले म्हाका रँक मेळटा की कसले म्हाका कॉलेज म्हजें मेळटा की म्हणल्यार तांच्या काळजांत तें भें आसा आमच्या कुटुंबांत ती विविध नमुनेचे भुरग्यां खातीर भलायके खातीर कामा खातीर अडचण्यो सबार आसात पूण आराधन करतना हें सकड कंत बेजाराय भें भिरांत पयस येता ती सकत आराधनाची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो आराधನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ द fear will vanish when we worship when we adore आमचे भें भिरांत पयस वता आनी खंयचे आशिर्वाद आमकां मेळटा आमची पिडा शिडा गूण जाता रोग वेल्ला सौख्यवाಗಿದೆ ही heals our diseases आनी देवाच्या मोगान आमकां भरता भें पयस वता देवाचे मोग आमचे थंय देवान येता देवರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ पतकातावन शिरापातावन आमकां सुडका लाभता तर बेश्टे आमी आराधनाक येना आमी येवकरिस्ता कडेन येतना आमकां ही सकड आशिर्वादां मेळटात उजवो हात वयर उबारुया येवकरिस्ता कुशीन उबारुया आनी सांगया सुमिया जेजू आमी आराधन करतना भें भिरांत पयस वता पिडा शिडा गूण जाता देवाच्या मोगान आमी भरता पतकातावन शिरापातावन आमकां सुडका मेळटा आतां आमी आराधन करतना ह्या गायनाचे आशिर्वाद आमचेर देवून येवं दी आमकां तुका समर्पिता हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर उबारून हालेलुया 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 वेळार आशिर्वाद हालेलुया 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 Praise Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 praise Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. ತಳಿಯಬೇಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ
ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. दुनिया तो इरो बरोन ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. हालेलुया 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 दुनिया तो इरो बरोन सरेंडर हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हरे हरे श्री हरे 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 हरे. दुसरे शरण आमकां सांगता आराधनाच्या कशें आमी आराधन करीचंय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी आराधन पळोवंक येवंक नाव, हांगा पळोवंक येवंक नाव कोणी, आमी हांगा मागोवंक आयले. हांव त्या खातीर सांगता हृदयದಿಂದ आराधिಸುವಾಗ काळजा तावन तुमी आराधन करतना सोमपुरो तुमी थोडी म्हजे कडेन ते सोमा फादर म्हज्या भुरग्या खातीर माग, दुये खातीर माग, सोमा मागता आमी. पूण आज आमी हांगा आराधनान मागतना देव दिता. काळजा तावन आराधसितना आमकां कितें जाता, आमची खंत बेजाराय पयस वता. शिजून सांगलां खंत हुस्को म्हजेर सोडा. कितले खंत बेजाराय हुस्के घेवन आमी हांगा आयल्या. समस्या आसात आमच्या जिवितांत, त्या खातीर असली पोन शेतां बजिलीका आमकां देवान दिल्यांत आमचे कश्ट परिहार तो करता. त्या खातीर आमी काळजा तावन हांगा देव हांव कितें एक्सटर्नली भायल्या रितीन देखीन दिता तें न्ही, कितल्या काळजा तावन हांव मागतां. हांव म्हज्या काळजा तावन मागतां, मोगान मागतां, तो म्हाका दिता. हांव तो आमची खंत बेजाराय पयस करता. शोधने आमकां मस्त ताळण्यो येतात, ओडण्यो येतात. ह्या संवसारान जेजून सांगलां तुमकां कश्ट आसतलेच जुवां सोवांजेला सोडवा वासवर 33. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು, ಸಂಕಟಗಳುಂಟು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. समस्या आसात. युवा जाणां तांचे समस्ये, कुटुंबदारां तांचे समस्ये, भुरग्यांक तांचे समस्ये, कामगारां कुटुंबाचे सुमार समस्या आसात. तुमकां समस्या आसात. पूण हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. त्या खातीर ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. आमकां पवित्रत्व ह्या आराधनान सकत दिता. मात्र न्ही, आमी बोगसून मोग करूंक, क्षमे ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. गवया भावा सांगाता काळजा तावन आराधसितना खंत बेजाराय पयस वता. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ
ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹೊಡೆತಾಳೆ ಹೊಡೆ ಸುಬ್ದಾನ್ ಹೊಡೆ ಸುತ್ತೇನ್ आमच्या जाग्यार आमी उबे रावया. जेजून आमकां सांगलां तुमी मागण्याक रावतना पवित्र आत्म्या कडेन मागा. आज आमकां ताची शिकवण समजोवंक अर्थ करूंक ताचें विवरण समजोवंक आमकां आत्मो आधार दिता. आमी एकसुरी न्ही, आमी अनाथ न्ही. बायबल आमकां सांगता हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. आज सांग पुरो तुमच्या भितर एकसूरपण दोस्ता, रितेंपण. एकसूरपण म्हळ्यार लोनलीनेस, एकांगीतना. रितेंपण म्हळ्यार एम्प्टीनेस. कितेंच ना म्हणल्यार बरी भोगता, निराश भोगता. सबारपोटी आमच्या मानसीक वत्तड, डिप्रेशन, आमकां आंखांत आमकां एन्जायटी, कितें जाता की हें सक्कड. पूण पवित्रत्व आमच्या सांगाता आसतना, देवाचो आमच्या सांगाता आसतना आमकां बोडवंत करता. दुनियांत काळजाचें दवरा, दोळे दांपा. आज तुमी पयस पयस जावन हांगा धांवून आयल्यात, जेजू कडेन तुमी आयल्यात, रित्या हातांनी तो तुमकां पाटी धाडिना.
ताणें सांगलां आमकां तुमचे कश्ट बेजाराय सकड म्हाका दिया. कोण सांगता तशें ह्या संवसारांत? हांगा लोक कोण येतात, चडावतो ते सावा घराणे मागणे घेवन येतात. तशेंच ह्या नव्या नाकाज आमी आयल्या. जावं बरो परगांवांत तावन तुमी आयिल्लीं हांगा आसात, जावं बरो दुसऱ्या पिरगजी तावन आयिल्लीं आसात, जावं बरो दुसऱ्या DSCC तावन आयिल्लीं आसात, जावं बरो ह्या पिरगजी तावन तुमी आयिल्लीं आसात. देवाक खरी एक कळीत आसा. देवाक खरी एक कळीत आसा आमच्या जिवितांत कितें घडटा. तो पवित्र आत्मो आमकां सर्व सतां शिकयता. सर्व सतां बायबला विशयान आमकां समजोणी दिता. आमचे भितर असले दुबाव पयस करता. आमचे भितर आसचे आमकां येवचे पटीपणाचे आत्म्याक पयस करता. आमकां ताची सतां तो शिकयता. सताच्या वाटेन तो आमकां चलयता. सताचो उसवाड म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो उसवाड कसो आमच्या लॉरेन्स बाबाक मेळ्ळो, तो म्हाकाय तुकाय तो सताचो उसवाड तो दिता. तर आज मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, त्या सतांत आमी बरया. ते सताचें उतर, म्हणजे उतर सत म्हण जेजून सांगलां, तें उतर आयकून पयलें हो सताचो आत्मो आमकां उगडापें करून दी. आमकां उगडापें करून दी. सर्गीची सतां समजूंक जाय जाल्यार धेडे आमकां मेळोवन दी. आमकां जाणवाय मेळोवन दी. आमच्या कडेन आसा संवसाराची नॉलेज, पूण ताची सर्गीची जाणवाय. त्या जाणवायेन आमी बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक आराधन करता. आनी तो पवित्र आत्मो आमकां भावार्थान घट करता, मागणे जिवितान घट करता. आमकां निराश जावंक सोडिना. आमकां सदां काळ आनंद बरी जिवीत तो दिता. त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया. आमच्या बुकांतलें गायन 156 पुट संख्या 92, पुट संख्या 92, 156 बूक तुमच्या कडेन आसा जाल्यार 92 156 उबे रावून भक्तीपणान आमी गावया. बाबा सांगात. पवित्रत्म्या देवोने मोचे थंय तो रावोंगे. उसवाड तुजो वागोंगे. मोचे थंय तो जियेंगे. पवित्रत्म्या देवोने मोचे थंय तो रावोंगे. उसवाड तुजो वागोंगे. मोचे थंय तो जियेंगे. संसार पातका ओढताना आत्म्याची शिकय. संसार पातका ओढताना आत्म्याची शिकय. देवसार पातका नाडताना सदां सोदूंक शिकय. देवसार पातका नाडताना सदां सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोने मोचे थंय तो रावोंगे. उसवाड तुजो वागोंगे. मोचे थंय तो जियेंगे. पवित्र आत्म्या देवोने मोचे थंय तो रावोंगे. उसवाड तुजो वागोंगे. मोचे थंय तो जियेंगे. हांकार मोसोर दोस्ताना खालतेपण तूं म्हाका लाबय. वांगडी चिंतना येताना बरें चिंतूंक शिकय. हांकार
दोस्ताना कालते ponto laboy hankar mosor dostana kalte ponto laboy wangkri cinta etana more cindung shika wangkri cinta etana more cindung shika povitratya devonye mochitai tu ravong ke स्वार्थु सो भागों के चेतै तो जिएंगे अस्कत गायन पडताना आधार तुजो लाभोय मागण्यार ध्यानार आसतना मागो म्हाका शिकय ये पवित्रत्म्या देवोन ये अस्कत गायन पडताना आधार तुजो लाभोय अस्कत गायन पडताना आधार तुजो लाभोय मागण्यार ध्यानार आसतना मागो म्हाका शिकय मागण्यार ध्यानार आसतना मागो म्हाका शिकय पवित्रत्म्या देवोने चेतै तो रावोंगे स्वार्थु सो भागोंगे चेतै तो जिएंगे जिणे पळयणार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिणी म्हजी सोमतना सर्गी सुखाक म्हाका पावय ये पवित्रत्म्या ह्या म्हज्या पळयणार बोल दिवंक तूं देवोन ये जिणे पळयणार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिणे पळयणार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिणी म्हजी संताना वय सगळी सुखाक पाव जिणी म्हजी संताना सगळी सुखाक पाव दुनिया तुवें उबारून पवित्रत्म्या देवोने म्हजे थंय तूं रावोगे चेतै तो रावोगे उजवाड तुजो फांगोगे स्वार्थु सो भागोगे थंय तूं जियोगे चेतै तो जिएंगे पवित्रत्म्या देवोन ये पवित्रत्म्या ये देवोने पवित्रत्म्या आमचे थंय देवोन ये चेतै तो रावोगे स्वार्थु सो भागोगे चेतै तो जिएंगे पवित्रत्म्या देवोने तुझ्या पवित्रत्म्या चेतै तो रावोगे आमचे अस्कत स्वार्थु सो भागोगे आराधना आमची पवित्र युक्तिस्ता आमची सुख देवोन येऊन ये पवित्रत्म्या देवोने चेतै तो रावोगे स्वार्थु सो भागोगे चेतै तो हालेलुया 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 हालेलुया
सुरेशपणा पवित्र देव देव दे ऐशे आराधना विशेष बांधायचे नव्हेना तांकां तूं अभिषेक कर सोम्या सत्कार सांगता स्वर्गीय माणसाने वाढवले Hallelujah, 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 hallelujah. हे पवित्रत्म्या सगळ्या हे मुझ्या कौसा हे पवित्रत्म्या और तुझ्या देण्याने और तुझ्या उद्या और तुझ्या सेवे हालेलुया हालेलुया दुनियेंत आमच्या काळजाच्यो दवरया देवाक आमी आराधन करते आसा ह्या आराधनांत आमकां तो विशेष मापान आशिर्वादीत करता आमचे लागीं दिवंक कितेंच ना सोम्या तुवें आमचो इतलोय मोग केलो की तुवें तुकाच पाठयलोय आनी आज ह्या येवकारिस्तान तूं आसाय आमी इतलेंच सांगूंक आशेता हांव सोम्या आयच्या ह्या आराधनान देवा आमी तुजो मोग करता आमी तुजी स्तुती गायता केदळा जेरिको त्या शहरांत स्तुती करतना शहर तुटून पडलें गी केदळा पाऊल आनी सिलासान राती जैलांत आसतना स्तुती करतना संकल्यो तुटून पडल्यो गी आज आमच्यो संकल्यो पातकांच्यो संकल्यो कश्टांच्यो संकल्यो अनकाराच्यो संकल्यो बंदपासाच्यो संकल्यो बंदोड्याच्यो संकल्यो वायट वाटण्यो सवयांच्यो संकल्यो त्यो तुटून पडटल्यो देवा आमी तुजी स्तुती करता दुसरें आमचे लागीं कितेंच ना पयशे जर हांव तुका दिता ते तुवें म्हाकाच दिल्ले काम वावर हें सकट तुवें म्हाका दिल्लें पूण आज म्हजे लागीं विशेष बापान म्हज्या काळजांत हांव तुजी स्तुती करता तुका होगलीक गायता कशें दावीद रायान तुजी होगलीक गायली कशें लोकांनी तुजी होगलीक गायली तशीच आमी तुजी होगलीक गाता स्तुती बायबल आमकां सांगता स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा बापा पुता पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करतना स्वर्गाच्या स्तुत्येक आमची स्तुती मेळटा आनी थंय हांव सिंहासनांत हांव देव आमकां आशिर्वादीत करता तर म्हाका शुभाव भयणीनो आमी ह्या आराधनांत मुखार ताचें उतर आयकूंक वेचच्या पयलें काळजांत हांवन आमी स्तुती करया आमच्या काळजांत हांवन देवा बापाक आमी स्तुती करया आनी आमी स्तुती करतना कितें सकड आमच्यो थंय उणेपण आसा बंदोड्यो आसात त्यो मोड उडयता आनी आमकां आशिर्वादीत करता बाबा सांगता मेळोन आमी गावया देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती गायता गायनाचो संको 62 पेज उबे रावन थाळयो पेटून आमी गावचे बाबा सांगता पेज नंबर 62 थाळयो पेटून बूक पळयचें म्हणना शुभ लाभाक अंदर गावया थाळयो आयकनात म्हाका सकट बसुल्ली सात जाता उबे रावन देवाक स्तुती गावया सात जाता जाल्यार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आस्था पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आस्था पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता सकट सांगता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्य नाव गायता सोम्या आराधन करता
दैविक सोपान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक सोपान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता असो जीव आसता पर्यां वय तुझ्या रसांत पावता पर्यां असो जीव आसता पर्यां तुझ्या रासांत पावता पर्यां देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता शोभा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव स्तुती करता सर्वेस्परा ही म्हजी स्तुती स्विकार कर सगळें तुवें दिली सगळें तुवें व्हेल्यारी फाटीं घेतल्यारी हांव स्तुती करता शोभा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता शोभा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता शोभा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता शोभा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता असो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता म्हजो आत्मो सर्वेस्पर ते उल्हासता म्हणाली मोरी पावला बरी हांव तुजो मोग करता कश्ट अंकर बंदपस बंदणे म्हणी ताणें तुजो मोग केलो म्हाका आशिर्वादीत कर सोम्या मोरी बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरी बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या रसांत पावता पर्यां सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यां सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यां हालेलुया 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 वडा ताळ्या सकट सांगता स्तुती करूया स्तुती करता हालेलुया हालेलुया Jesus, thank you, Jesus.
love you, Hallelujah, Jesus. We love you, hallelujah, Jesus. hallelujah, We worship you. We praise you, Jesus. Hallelujah. सर्विस पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे असो जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआवचो वांजेल आवासवर 15 वळो 1 तावन 10 हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोठा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरान घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मोरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळू दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालन लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावचय म्हज्या बापाचो उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्ता बशी Praise the Lord. Hallelujah. अर्घां तुका सुमिया जेजू होगळाक तुका सुमिया जेजू Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भावा भयणीनो या बाजिलिकाक आमी विशेष बापान हरियका ब्रेस्तारा हांगा मागण्या विधीक आराधनाक नोवेनाक आनी येवकरिस्तीक बलिदानाक आमी येता आमचो उद्देश इतलोच आमकां बरें जायचंय जावं पुरो आमकां कुडीची मोतीची भलायकी आमकां जाय आमकां बरीं कामां जाय आमच्या जिवितांत शांत समाधान जाय हें सगळें आमकां जाय आमच्या भुरग्या बाळांक देवान आशिर्वादीत करी जाय पिडे शिडे तावन आमकां ताणें राखोवन व्हरी जाय ही आमची आशा आमी हांगा येवन सभार आशिर्वाद आमी जोडल्यांत जोडल्या उपरांत तुमी परत ह्या जाग्यार फाटीं येतात देवाक अर्घां दिवंक येतात कित्याक सा लॉरेन्स बाबाच्या मजतीन जिजून आमकां केल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्घां दिता आमची तेसावां भेटयता ह्या हांगा वाती भेटयता ह्या मिसेचें बलिदान दिता हें सगळें आमी करता कित्याक आमी देवाक सदांच काळ आमी अर्घां दिजे कशें
10 जण कोडकार जेजूक मेळ्ळे आमकां गूण कर म्हूण सांगलें ह्या कोडकारांनी तांतूं गूण जाल्या उपरांत 9 जण पाटी येवंक नात एकलो तो पाटी आयलो आनी तो सामारियागार पळय सबारपोटी आमी सांगता आमचे कडेन बावर्त आसा आमचे कडेन बावर्त आसा आमचे कडेन बावर्त आसा सबारपोटी आमचो बावर्त आमी निरर्थक करून घेता कितलींशीं क्रिस्तांव भोव भोवडां ह्या जाग्याक येवन हांगा मागणें करूंक येतात तांकां मेळिल्ल्या उपकाराक अर्घ आटोवंक येतात आमी येता ना म्हूण सांगना पूण थोड्या फावटी आमी मेळटा मुसोर मात्र न्ही दिता पर्यंत मात्र देव न्ही तो सदां काळ आमचो तो देव जावन आसा तो आमकां सांबाळटा तो आमकां राखता तो आमकां गूण करता आशिर्वादीत करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या खातीर आयच्या वांचलांत तुमी आयकलें एक उतर म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात अपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथिंग ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದು जिजू तावनो पयस रावनो आमी कितेंच करूंक शकना असो कितलोसो लोक जिजू तावन पयस आसा पुवी सभे तावन पयस आसा मागण्या तावन पयस आसा भावार्थ तावन पयस आसा देवाचें उतर तावन पयस आसा तांच्या खातीर आमी मागस जाय तर हें उतर आमच्या काळजांत रोंबस जाय जेजू सांगता म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात आमचो पापा फ्रांसीस सांगता आमी थोडे फावटी कितें करता काम धरता ताजे उपरांत मागोवंक येता तो सांगता तूं कितेंय काम करताय तुज्या मतीन येवजण आसा ती पयलें देवा मुखार वच देवाक समर्पण दी ती येवजण अशी म्हजी येवजण आसा ती समर्पण दी पवित्र आत्म्या कडेन माग आनी थंय देव तुका आशिर्वादीत करतलो ताचे उपरांत तूं काम हातीन घे काम हातीन घेतल्या उपरांत न्ही बागार देवाक तूं पयलो जागो दी कितली सुबीत उतरां ताची आनी तो सांगता संवसार वळवळटा कित्याक म्हळ्यार संवसार देवा वरवीं दुडवाक चड जागो दिते आसा देवाक विसरला त्या खातीर निसरला तर मग भाव भयणीनो आज जेजूय आमकां सांगता पळया कितले सुबीत रितीन तो सांगता म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो असं मी विचारीचे जाल्यार सवाल हांव म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत फोळ दिवचो क्रिस्तांव जावन आसा गी फोळा बरीत जावन आसा गी न्ही फोळ नातुलो जावन आसा हांव केवल एक सांदो त्या खातीर आयताराच्या मिसाक येता घरा येता म्हाका दुसरें खंयचेंच पडोवन वचोंक ना फिरगज कुटुंबांत हांव इनवॉल्व जायना खंयचेय मिसांव हांव करिना ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक हांव वचना शेत समारा लागीं म्हजो बांद ना फोळ दिनातलो फोळ दिनातली आमी देवा कडेन येवन आतां फोळ जाय म्हळ्यार सुलाभेर फोळ मेळना त्या खातीर जेजू सांगता हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली हांव खरी दाखवल दुसऱ्यो दाखवल आसात तांतूं त्यो खऱ्यो न्ही थंय फोळ दिनात आमकां कळीत आसा आमच्या बाटांत ह्या तोटांत माड माडयो पोपायो खंयच्यो रूख आसात फोळ दिनातल्या रुखाक आमी कातरून उडयता फोळ दिनातलो माड कातरता माडयो कातरता इवन हे पोपायच्यो रूख आसल्यार कातरता या सपोटा रूख आसा जाल्यार फोळ दिना आंबे रूख आसा फोळ दिना काल्याक दवरचो पणसो रूख आसा फोळ दिना आमकां कळीत आसा फोळ दिनातली वस्तू दवरूं नजो म्हणून तर देवाची भुरगीं जावन आमी फोळ दिनातल्यार पळया चिंतून पळया त्या खातीर आज आमी फोळ दिवची क्रिस्तांवां जाय फोळा बरीत आमचें जिवीत जाय 4 जाणांक उपकाराचे साक्षीचें जिवीत आमकां जाय त्या खातीर जेजू सांगता म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो ऐका फोळ दिनातलो कातरन घालता फोळ दिता तो हर एक फांटो आनीकी चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटाना दुखता आमी पळया गुड्यार वचून सोप काडल्यार जड काडना सोप मागीरय जाता आनी थोडे फावटी आमी ह्या पावसा वेळार झाडां कातरल्या उपरांत ती झाडां परत आंकुऱ्यो फुटोवन जिवाळ जातात तर तुमी चिंतूंक पुरो हांव इतलें मागणें करता इतलीं नव्यानां धरता इतलें बायबल वाचता खरेंच मेतिग्रे तेरो सुकयना म्हाका का जाल्याक देवा ही पिडा
म्हाका काल्याक देवा हे कश्ट, म्हाका काल्याक देवा म्हूण आमी देवा कडेन सांगचें न्ही. त्या दाडा तुमी जेजूची उतरां उडास दवरी जाय. तो म्हाका सवरता, तो म्हाका बेंडता आनीकी चड फोळो दिवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आमी दुकान भरच्यो न्ही. आमकां जिवितांत तो बेंडता, सवरता, हो अनुभव जाता आमकां सबार फावटी. आमच्या कुटुंबादारांत हांवूनच, जावं बरो पती पत्नी तांच्या जिवितांत, तांच्या जिणे सांगातीत हांवूनच, तांच्या सेस सांबारात हांवूनच, कुटुंबादारांत हांवूनच हांव इतलें बरें केल्यार म्हाका कित्याक कशें जाता म्हणल्यार येताना उडास दवरा. सोमी म्हाका सवरता, म्हाका बेंडता आनीकी चड फोळू हांवें दिवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पाद्र्या केदाळाय म्हाका फादर हालबान हांगाच्यान फोन करता. हांगाचे समस्या जाताना आमी राष्ट्रान नायट विजील करता आसतना सांगता तो. हांवें तांकां पाद्र्या बा सांगचें आसा, देव सवरता, देव भेंडता आनीकी चड फोळू ह्या जाग्यात हांव दिवच्या खातीर. दुस्मानांक तो दुस्वाटायता. बायबल सांगता तुमी आराधन करतना तुमचे दुस्मान पळोवन धांवतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी भियेजय म्हणना. ह्यो सवरसो बेंडसो म्हळ्यार कितें, एका तरेचें आमकां कश्ट संकश्ट सफरींग म्हणटा आमी. हे सफरींग आमकां सांगता बायबल, आमकां येवचे कश्ट आंकांत आमच्या साल्वासावा कारण जातात. खंय इंग्लीश भाशेन सांगता युअर सॉरोस विल टर्न इंटू जॉय. तुजे कश्ट दुख संतोषान बदलतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मोरी फात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. नितळ केल्ल्या, त्या खातीर आज आमी देवाचें उतर आयकता. हांव उतर आमकां नितळ करता. पळय आमी आज नितळ जाय. नितळ आमी बरें करना, नांव न्हू, साबू घालना, या शॅम्पू घालना, या आमी वस्तूर बरें धुवन इस्त्री घालून येता, हांव नितळ जाता. ती नितळाय भायली. देव सांगता म्हज्या काळजाची नितळाय, म्हज्या अंतस्करणाची नितळाय. मुझें उतर तुमकां नितळ करता, मुझें उतर तुमकां गोड करता, मुझें उतर तुमकां भलायकी दिता. तेंच काम आसा लॉरेस बाप ह्या जाग्यार थावन करता. तो आमकां नितळ करता. त्या खातीर हांगा ह्या जागो कुमसाराक बसोन आसतात. आमकां नितळ करन, आमकां आशिर्वाद दिवन, बेसांव दिवन देव ह्या जाग्यार थावन आमकां धाडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर आमी कितें करीत? 3 विशय जेजू ह्या आयच्या वाचपात आमकां सांगता. 3 विशय. पयल्यान पयलें जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. सांगा म्हळ्या व्हडा थाळ्यान सांगा म्हळ्या. म्हजे थंय म्हळ्यार कोणा थंय? जेजू थंय. पयलो जागो कोणाक? पयलो उपादेश कोणाक आराधन? निजा देवाक. म्हजे थंय एकवटून रावा. पळया देवाक आमी केदाळा जागो दिनो. म्हजे कडेन मस्त जाणां त्या सामान घेवन येतात मागोवंक. थोडे फावटी हांव आसले फिर गज्जेकी आपोवन हाडून येतात. थोडे वायट आत्म्यांनी पुरो आसले आपूण हाडून येतात मागण्याक. समस्या कितें गे म्हळ्यार मागणें केदाळा ना, आमकां सक्सेस ना. जेजू ना, सक्सेस ना. आमी सक्सेसा खातीर जेजू कडेन येना, यशस्वी खातीर येना. आमी भावार्थान विश्वासीपणान जेजू कडेन येता. त्या खातीर तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. आज आमची भुरगीं, आमची युवा जाणां, आमची कुटुंबां, आमी सकट जेजू थंय. त्या खातीर आमकां ल्हानतावन शिकयल्लें सांजेचें मागणें, सकाळींचें मागणें आनी आयतारसून भगेवनपणी सांबाळ आमी सांगाता करचें तें मागणें आमकां एकवटान रावयतलें. जेजू सांगता म्हजे थंय एकवटा. आमकां दुसरी वाट ना. आमकां एकवटाक अशी एकच वाट मागणें. ही आराधना, ही नोवेना आमकां सुमया थंय एकवटायतात. खंय एकवट ना थंय दुस्वट काय म्हळ्यार कुटुंबां दुस्वटतात, समाधान आसनांत. सो जेजू सांगता आज तुमी फोळ दी जाय जाल्यार म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा. अबायड इन मी, नन्नली नी वंदागिरी. सुमया थंय आमी एकवटान रावूंक जाय. हांवें सांगलें सुमया थंय एकवटान रावचें म्हळ्यार आमचें मागणें, आमचें वैयक्तीक मागणें. आमी करचें कोंतासो तेर्स, आमी वाचचें बायबल, आमी करचीं नोवेना, आमी आयकुची सुवार्ता, हें सकट आमकां एकवटान रावचें बरें करता. आनी तशें आमकां सक्रामेंताद्वारे आमी सुमया थंय एकवटता. 7 सक्रामेंत आमकां आसात. उपादेश हातूंत आमी देवा लागीं एकवटान रावता. उपादेश आनी इगर्ज मातेचो उपादेश. तशेंच आमी मोरये मांय सांगता
मुरयेच्या मजतीचो आदार आमी मागता एकवटान रावा मुच्छतय तुमी एकवटान रावा. आजी सारा मोगाच्या भाव भयणीनो, केवळ हांव हप्त्याक ह्या वर्साक एक फावटी कारकोळ येता, ह्या कालमाडी येता, हरिहरा येता, डोरनाळ्ळी येता, वेलांगणी येता, तें खाली पिकनीक जावंक पावता. आमी हेचें कित्याक म्हळ्यार वर्सभर आमी मागलां, आज सुमिया तुज्या ह्या पवित्र जाग्याक येता आनी तुजें आशिर्वाद हांव जोडून घेता. त्या खातीर निरंतर आमचें जिवीत सुमयात एकवटान पयलो जागो जेजूक निजा देवाक आराधन, तोच आमचो सोडवंदार, ताचे विणे आमकां दुसऱ्यो वाटो नात. दोन दोणीर आमी पांय दवरचे न्हय, माट मंत्रां ताच्या लागीं वेचचे न्हय, तायत आनी कितें बसमिल्लें मंत्रशिल्लें आमी भियोवचे न्हय, कित्याक रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमकां सुटका. तेंच सांत पेद्रू सांगता, रुपया वरवीं न्हय. आमच्या निरर्थक आमच्या वाटेंत आवन आमकां अर्थ दिवची वाट जेजू जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर तुमी हांगा आसा, गांवांत आसा, परगांवांत आसा, खंय वचा, जेजूक तुमी सोडिनाकात. केदळा तुमी जेजूक घट्ट धरून रावतात, तुमकां कितेंच जायना, तुमी पडनात. म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा. पयलें सांगता, म्हजे थंय एकवटान रावा. जेजू थंय तुमी एकवटान रावा. जेजू काळजान जागो दिया. ही इज आ सेवियर. दुसरें, म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा. खंयच्या थंय तुमी रावा? वडा ताळ्यान सांगा. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ. पहिले ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ. दुसरे ನನ್ನ वाक्यದಲ್ಲಿ, म्हणजे अबायड इन माय वर्ड. जेजूची उतरां बायबलांत आमकां 4 वांजेल आसात. हे वांजेल आमी निरंतर वासी जाय. तुमी पळया, आमच्या आयताराच्या दिसपडत्या आमच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वाचचे वांजेल वाचपा आसात. पयल्या वासा पोरण्या सोल्ल्यांतले, नव्या सोल्ल्यांतले सकट किर्तन आसात. पूण वांचलाचे वाचप आसा पळय, ते आमी सोडचेच न्हय. त्या खातीर जेजूक आमी आयका जाय जाल्यार हे 4 वांजेल आमी सदां न्हीद वासी जाय. उरले वासी जाय ना म्हण सांगा ना. उरले एक चॅप्टर तुमी वाचतात सांत पावलाचें, हें सकट आमकां विवरण दिता. पूण जेजूची उतरां जेजू आमच्या लागीं उलयता. म्हज्या उतरांत थंय तुमी रावा. उतरां थंय तुमी रावा म्हळ्यार जेजूचो उतर बायबल आमच्या लागीं आसा जाय. बायबल आमी वासी जाय. हांव पयण करतना येताना खंय वताना बायबल म्हज्या सांगात आसा जाय. जावं पुरो ह्या दिसांनी बायबलाचें मोबायलार बायबलांनी पुरो आसा ॲप, तें आसूं दी. पूण एक प्रिंटेड बायबल, प्रिंटेड नवो सल्लो हांगा मेळटा तुमकां. तो घेवन तुमच्या सांगाता दवरा. तुमी खंय येताना सांगाता दवरा व्हरा. कित्याक देवाचें उतर तुमच्या सांगाता आसतना देवाचें उतर तुमकां जैतेवन करता. 26 वर्सां 25 वर्सां ह्या जागी जिवितांत हांव हांगा रावलां जाल्यार दुसरें खंयची सकत न्ही. म्हजें टॅलंट न्ही, म्हाका टॅलंटान आंत. म्हाका दिल्लें हें देणें, देवाचें उतर बायबल. बायबल तें देवाचें उतर जाणवाय दिता. बायबल तें देवाचें उतर धैर्य दिता, बोळ दिता, घटाय दिता. आज आमच्या भुरग्या बाळांक, युवाक युवतींक हेंच आमकां हातेर जावंक पावो जाय. म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पावना. पयलें म्हजे थंय तुमी रावा, म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा. आनी तिसरें जावन जेजू सांगता, म्हज्या मोगान तुमी रावा. म्हज्या वडा तळ्यान सांगया, म्हज्या मोगान तुमी रावा. पण आज म्हजे कडेन उतर आसूं न्हू, मोग ना जाल्यार सांत पाऊल सांगता किणकिणच्या वाटले बरी, आवाज मात्र करता हांव. गरजेचो मोग. मोगाचें डेफिनिशन, मोगाचें व्याख्यान तुमी पळोवचें जाल्यार कुर्साक तुमी नदर मारा. त्या कुर्सार मोगाचो खरो अर्थ, नीस अर्थ आमकां जेजून दाखयला. बेसन जाल्ली कूड, वारयलें रगत, आनी ते येवकारिस्तीक रुपार आमच्या मदें तो आज आजार आसा. म्हज्या मोगान तुमी रावा. आमी सबार फावटी म्हणटा पप्पा मोग करना, मम्मी करना, पती करना, पतीण करना. संवसाराच्या मोगा फाटल्यान आमी धांवता. पूण क्रिस्तचो मोग आसा पळया, तो मोग आमची थान बागयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर तो मोग अनुभव कसो जोडूंक जाता, परत हांव तुमकां सांगता. देवाच्या उतरान तुमी देंवताना मोगाचो अनुभव जाता. आनी तो त्या मोगान आमकां गूण करता. तो राग दवरना. किर्तन 103 सांगता, सदां काळ राग दवरना. तो आमी चिंतले बरी चिंतिना. तो आमकां गूण करता. तो आमकां आपुडता. सामारिया स्त्रियेक मोगान ताणें दिश्ट घाली, मोगान ताणें आपडलें.
ताणें तशेंच बार्तिमेवाक मोगान दिश्ट घाली, मोगान आपडलें. ताणें तशेंच कोडकारांक मोगान दिश्ट घाली, मोगान आपडलें. जायराचे दुवेक मोगान ताच्या घरा तो गेलो. शताधिपती विसारतना मोगान ताणें ताका आशिर्वादीत केलें. पळया, क्रिस्त तसो मोगूच अजाप. क्रिस्त आज आमकां ताच्या मोगान आपुडतना आमकां गूण जाता. आपूड म्हाका जेजू, आपूड म्हाका सोम्या, गूण कर म्हाका सोम्या. आज आमी ह्या येवकारिस्तान गूण जावचे खातीर मागया, आपुडचे खातीर आमी मागया. तो आज आमकां आपुडता, नितळ करता, गूण करता, पिडे शिडेतावन तो आमकां सुटका दिता. आमी निट्ट बसया आमच्या जाग्यार, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया, जेजूचेर आमी नदर मारया. येवकारिस्ती क्रिस्त आमच्या मदें आसा. एक घडीभर तुमी दोळे धांपा, जेजूक पळोवन दोळे धांपा, कण्णुंगळां मुच्ची, क्लोज युअर आयज. आज खंयच्या त्या जाग्यार कश्ट, पिडा, अनवर आसात, जेजू तुका आपुडूंक येता. आज आमी इतलेंच विचारचें, जेजू म्हाका तूं आपूड. तुवें आपुडल्यार पुरो, म्हजो सेवाक बरो जातलो. सोम्या तुवें आपुडल्यार पुरो, म्हाका दिश्ट मेळटली. सोम्या तुवें आपुडल्यार पुरो, म्हजी गूण जातली. सोम्या तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना. सोम्या म्हजी म्हणलें कोणी नात, उठ आनी चल. ताजें उतरच ताका आपुडता. आज मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, तुजीं दुखां ताका सामारपून दी, तुजें टेन्शन ताका सामारपून दी. भुरग्यांक पिडा आसा, समस्या आसात, रीण आसा, भलायकी मरणांतीक पिडेक तुमी वळख जाल्यात, अंतुळणार आसात. कितलींशीं जाणां आज व्हील चॅरार आसात. आमी म्हणटा अपांग जावन, बुद्धिमांद्य जावन आसात. कितलींशीं ICU, MICU, NICU व्हेंटिलेटर आसात. कितलींशीं अवघडाक वळख जावन जिवन मरणा मदें झुजते आसात. कितलींशीं अवघडाक वळख जाल्यात. कितलींशीं झुजां निमती, अशांती निमती, पावसा निमती कश्ट ते आसात. आज आमी हांगा आसा सोम्या, आज तूं आमकां आपूड. म्हजें ग्राणें तूं आयक, म्हजी दुकां तूं पूस, म्हज्या कुटुंबाचे समस्ये, जाग्याचे समस्ये, हे सकड तुका हांव भेटयता जेजू. तुमी मागीर येवन पाद्र्याबा मागणें कर, सिस्टरा मागणें कर, न्ही तुमी आतां मागणें करा. भाव हें गायन गायतना आपोड सोम्या, तूं म्हाका आपोडो, अभिशेक कर सोम्या म्हणटाना तुमी दुखांनी काळजां तावनो, बुकाडी सई म्हणना, काळजां तावन तुमी जेजू लागीं मागा. हो वेळ तुमचो मागचो, ताचें उतर तुमकां निरर्थक जावन फाटीं धाडिना, आशिर्वादीत करून धाडटा. दोनी दोळे धांपून दोनी हात काळजाचेर दवरया. जॉन, आपोड जेजू, म्हाका आपोड, नितळ कर म्हाका सोम्या, तूं नितळ कर. ह्या घडये सोमी आमकां नितळ करून दी, सोमी आमकां आपडून दी, सोमी आमकां अभिशेक करून दी. म्हज्या सांगता मागया, सोम्या जेजू, सकड सांगता सोम्या जेजू, आयच्या ह्या रेतेरींत म्हाका तूं आपोडो, म्हाका तूं गूण कर. तूं गूण कर, तुज्या अमोलीक रक्तान, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं थेलाय, म्हाका तूं थेलाय. म्हजी सगळी पिडा शिडा म्हजी सगळी पिडा शिडा तूं निवार. तूं निवार. पातकी स्त्रियेन तुका बावडताना पडल्या वेळार ओडताना पडलें तुवें बरें केलें. तुवें बरें केलें. म्हाकाय बरी कर जेजू, म्हाकाय बरी कर जेजू, म्हाकाय आपोड जेजू. म्हाकाय आपोड जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. दुनियात काळजाच्या दोरा दोळे धांपया. भाऊ गायतना आपोड सोम्या, म्हाका आपोड, आशिर्वादीत कर सोम्या, आशिर्वादीत कर, गूण कर म्हाका म्हूण मागतना तुमी दोळ्यांनी दुखांनी तुमी मागा. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार.
सांगाता म्हणया आपण जेसू म्हाका आप अमोलीक त्या रक्तान तू म्हाका तेलाय अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर कर जेसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार तुझ्या बोगल्यान जेजू आसा दोघी एक खंय आसा हांव थंय आसा म्हण ताणें सांगलां आज तुज्या बोगलेन तो आसा भावा भयणी तो तुका आपुरता तो तुका गुण करता ते जेजू लागीं तुजें ग्राणें सांग कश्ट सांग दुकां सांग पिडा शिडा समर्पण माग पातकी स्त्रीन तुका भावार्थान आपडले कश्टलेक तुवें बरें केलें पातकी स्त्रीन तुका भावार्थान आपडले कश्टलेक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सौम्या आस आपुरता पांयां तळा तुज्या सरपडता भावार्थान हांव तुका सौम्या आस आपुरता पांयां तळा तुज्या सरपडता या जेजू सोमिया जेसू ताळ्या मोच्या कांदी दर्या जेसू मागण्या गुमातोंदी कुर्पेची जिनिये मोच्या सोमिया सदांच वाळून कुर्पेची पुडीन मोच्या सोमिया सदांच वाळून दोन्ही हात वयर उबा राहा आपण जेजू म्हाका आप सकट सांगता अमोलीक त्या रक्तान अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तू निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आणि हे बोटी आपोड जेजू आपण जेसू म्हाका आप अमोली त्या रक्तान म्हाका तू तेलाय अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तू निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 वड्या तारा स्तुती करा ही पिडा शिडा या स्तुतीद्वारे देवा भेटून दिया तुमची गोड मोत आत्माभिषेक जाऊ दे या घडी देवाची सकट कृपा या जाग्यार वडोवनी तुमचे दय वडोवनी सर्वेस्पर बापा गणित कोळदारा तुका हर का होकडा पाजी वाकाणी दिता हे परजे दय तुझे आशीर्वाद देसा देव देवनी टच लॉर्ड ही नाईट ब्लेस लॉर्ड शेरे रे 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 शेंदे रे 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 अल्प कोरा राफा 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 रे मशे रे 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 हे पवित्र युकारिस्त ताव तुझी सकतांच्या भितर वडोवनी जेजू त्याचे गाणे मागणे दळेचे तुका तू पळय जेजू अभिषेक कर जेजू टच रे 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 दुनिया तुमच्या काळजात दवरा जेजूचे दिश्ट घाला एक घडी भर दोळे उक्ते करून जेजू पळया दोन्ही हात परत काळजार दवरून दोळे दांपा आज सुमी सांगता ताजे दर्शन तो तुमकां दिता तवळ कितें आमी बायबलांत वाचले अजूनही घडता तो म्हाका तुका आपुरता सर्गा संवसाराचो धनी तो जावन आसा तो तशी देणी सरकार तावन आमचेर धाडटा आमी ताजो फाटलाव केल्यार कलतेपणी तो आमकां बेसावांनी भरता आज सुम्या म्हज्या थाळ्या खांदी दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव हांव एकच पातकी म्हजे धया दाखय
त्या सुंका घरात मागल्या बरी हांव मागोवंक आयलां. म्हज्या मागण्या गुमान दी. म्हजी अस्कत काय बक्षी, म्हजी पातकां बक्षी, म्हजे सकट वटण्यो पयस कर. म्हाका अभिषेक कर, म्हाका पवित्र कर सोम्या. आशिर्वादीत कर जेजू. तुजी कृपेची जर ह्या म्हज्या जिणयेन सदां वळोवन दी. तुका सोडल्यार कोणाकच म्हाका कोण करूं साधना. जेजू जाणू आयज 16-12 सांगतात जी गुण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, तुझ्या उतरा वरवीं सोम्या. कीर्तन 107:20 सांगता कस्ता अंकात आनी तांणी हाक बोब मारली. देवान तशें उतर धाडून तांकां बरी केली. तुझे उतर 2 दरीची तलवार. आज ते उतर पवित्रत्वेचे सक्तीची तलवार आमच्या भितर कातरूंक विदूंक शकता. आत्म्याचे कितें सकट ग्राणी आयकूंक शकता सोम्या. सोम्या ही सकट ग्राणी मागणी ही तेसावा तुका समर्पून मागोवंक हांव ह्या जाग्याक आयलां. सालोरेस बापा सर सांता भक्ता सांगाता मेळून, मोरये माये सर सांता भक्ता सांगाता मेळून त्या सरकाच्या स्तुते वेळार बापा त्रिएक देवा आमचेर दया दाखय. त्या पोरचेचेर दया दाखय, ताच्या कुटुंबाचेर दया दाखय. आज हांगा आयलेली तांची भुरगींपणान जी कोण मिसाक वचनात, जी कोण इगर्जी घेनात, जी कोण आमचें उतर आयकनात, देवा तावन पयस आसात, तांकां तूं फाटी हाड. ह्या पूर्ण शेताक ह्या पांयां तळा तूं हाडूंक शकताय सोम्या. सोम्या आमकां आशिर्वादीत कर. सरकार संवसाराच्या दनया आमी तुका सरपडताव, आमी आमकां समर्पण दिताव. आमी अस्कत जावन आसाव, तूं बळवून देव जावन आसाय. तुजी सकत तुजी पेकोवण उशदय देवून येवन दी. मागया भाऊ गायताना. सर्गा संसार असो दणी तूं सावण आसाय. सर्गीत हांव धाड तूं आमचेर देणे. सर्गा संसार असो दणी तूं सावण आसाय. सर्गीत हांव धाड तूं आमचेर देणे. पाटलाव करूंक तुसो सदांच कालते पोनी. बेसावानी बरमोची चेनी. पाटलाव करूंक तुसो सदांच कालते पोनी. बेसावानी बरमोची चेनी. सोमिया जेसू In the name of Jesus, let there be healing and anointing, Lord. कृपेची जिणयेन म्हज्या सोम्या सदांच वाडोवन दी. कृपेची जिणयेन म्हज्या सोम्या सदांच वाडोवन दी. दुनिया तोयर उबारून आपड जेजू म्हाका आपड. सक्कट सांगता अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. गुण करची सकत तुमच्या देवान येता. पिडा शिडा म्हजी तूं निभा. आणि हे बुडी आपूड जेजू म्हाका आपूड. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका दोन अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपूड जेजू आपड जेजू म्हाका आपड. सांगा तोंड उक्ते कर. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिला. पिडा शिडा
जेजूच्या नावात मैग्रीन गुण जाऊन दे. तुम्ही गायते राहा, बाबा सांगता गायते राहा. मैग्रीन असलेले गुण जाऊन दे जेजू. प्रॉब्लेम असते गुण जाऊन जेजू. डोळ्याचे दिसतीचे प्रॉब्लेम असते गुण जाऊन जेजू. स्पॉन्डिलायटिस आर्थरायटिस गुण जाऊन दे जेजू. जेजू याकडे स्तनाचे कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर असते गुण जाऊन जेजू. बुजाचे फ्रोझन शोल्डर गुण जाऊन दे जेजू. हाताची दुख पीडा असते गुण जाऊन दे जेजू. काळजाची दुख, काळजाच्या समस्या असते जेजू गुण जाऊन दे जेजू. हार्ट अटॅक आमचं येणं जाऊन दे जेजू. आमच्या लंग्स लिव्हर आशीर्वादी जाऊन दे जेजू. अस्थमा श्वासकोश गुण कर जेजू. अरे एक अपेंडिक्स आता आमच्या हरनिया आपण जेजू. गर्भाशय असते सर पीडा जेजू. याकडे गर्भ शिवा गुप्ते जाऊन दे जेजू. याकडे पीडा शेजूच्या नावात सोडणं सोंदे. एलर्जी सोडणं सोंदे. पाठीच्या कडेचे डिस्क प्रॉब्लेम सोडणं सोंदे. अर्थरायटिस सोडणं सोंदे. रुमॅटिस अर्थरायटिस सोडणं सोंदे. ऑपरेशन झाल्या जागेचे रस्ते पिडा शिडा गुण जाऊन दे. किडनी स्टोन जेजूच्या नावात सोडणं सोंदे. कॅन्सरचे जेजूच्या नावात गुण जाऊन देता. मरणांती पिढे नसलेले गुण जाऊन देता. 38 वर्षात तळाला गॅसलो लापडलो जेजू. मेल्ल्याला जरा जीव दिलो तो. कुरड्यात तोंड्याक मोन्याक आपयलो आपडलो जेजू. याकडे अभिषेक सोम्या मुझ्या ताळ्याक तू खांदी. सोम्या दाविदाच्या पुता मुझे फिरमवत पाव. तुझ्या कुटुंबात पिढा शिडा तुका समर्पण देता. हसकत काय सकाळ समर्पण देता. कामानातल्या कामा एक्झाम बरयल्या विषय जाऊन नीट सीट एक्झाम बरोवन तांच्या जिवितांत फुडार बरोत फावो कर जेजू. याकडे या जाग्याक आयलेली सालोरेसाच्या माजतीने आराधना तुम्ही आज जेजू तू आपडो. तुझे सगळे किती तू बनताय ते बनता. सोडायचं ते सोडायता. रुपया भांगर बुजत ना. तुझे सत्यवन बळवून महिमेवन नाव आणता. या जागेवर असले सर लोकांचे राशी बघा. टच 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 ही देवावर लॉर्ड. शरे रे 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 वडाताळ्या स्तुती करा. दुनिया कोण स्तुती करा. शरे रे रे वडाताळ्या जेजू मंडापो स्तुती करा. सोन्या जेजू तुझ्या ताळ्या खान दी जेजू. दुनिया जेजू मग तू हा पुढ जेजू. शरे रे 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 शरे रे 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 सोमिया जेजू तुझ्या ताळ्या कांदे. रे 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 रे. दुनियात काळज शोधवारा जेजू आमच्या मध्ये मस्त जाणांक पडला. सुमार आज आयिल्ल्या 75 जाणांक तांच्या टेन्शनांत न्हू या आराधनान जेजून सुटका दिल्या. 8 जाणांक तुमच्या ट्युमरांत न्हू कुडींतल्या जेजून सुटका दिल्या. 16 जाणांक पायाच्या कोटेच्या दुखीत न्हू जेजू या आराधनान सुटका दिल्या. 62 जाणांक एलर्जीत न्हू जेजून सुटका दिल्या. काळजाच्या समस्या अशा 18 जाणांक जेजून या आराधनान सुटका दिल्या. पोट सबनी पोटाच्या पिडेत न्हू 23 जाणांक जेजून सुटका दिल्या. आमच्या मध्ये 7 जाणां हांगा आयिल्ली कॅन्सराच्या पिडेन तुमी आयिल्ली. आज जेजू तुमकां आपडता आनी तुमकां तातूंत गूण करता. तुमकां साक्षी जावन तो उबारता. 42 जाणांक तुमच्या कामाचे समस्ये तो निवारता. हांगा मागच्या सुमार भुरग्यांक सिटी खातीर मागच्या 82 जाणांची मागणी 82 जाणांच्या आवयांचे बापायांचे मागणे आयकून त्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करता आसा. पावस्टीन म्हणलें एक नांव जेजू दाखोवन आपयता. तेरेजा, विल्मा, प्रिसिल्ला, रॉबर्ट, हेलेन, डेनिस तुका विशेष मापान ह्या आराधनान जेजू आपडता. जोशुआ तुझे देवाचे आशीर्वाद देवन येता. मॅन्युएल तुका मेरी तुका विशेष मापान जेजू आपडता. रोजी तुजी ग्राणे तो आयकता तुका तो गूण करते आसा. टेस्सी तुका जेजू ह्या आराधनांत आपडते आसा. प्रिसिल्ला तुझे ताची कृपा देवन येते आसा. मोंतू तुका विशेष मापान देव आपडते आसा. रॉबर्ट परत परत तुजें नांव तुजें दुखांत तो पुसते आसा.
जीवघाताच्या चिंपाता आवनो आमचे मध्ये सुमार जाणांक 27 जाणांक ह्या आराधनान जेजू सुटका दिते आसा. पायाच्या लेफ्ट पायांत दूख आसा. 7 जाणांक जेजू ह्या आराधनांत आपुरते आसा. मस्त टेन्शनांत आसची, तांकां वाटच ना दुसरी. आज ह्या आराधनांत जेजून तुका आपोडला. तुजें जिवीत नव्या वाटो तुका ताणें बसयल्यात. मागण्यांत तितलें तांकां मोत ना. तांकां जेजू विशेश मापान 26 जाणांक आपुरते आसा. कुमसार जायनातल्यांक कुमसाराची कृपा आमचे मदें 30 जाणांक जेजू ह्या आराधनांत दिते आसा. परगांवांत हांव गांवाक येवंक जायना, कितें ब्लॉक आसा, विजा एक्सपायर जाल्या, न्हय जैलान कितें आसात. ते मागचे एका आवयचे मागण्यांक विशेष बापान देव आयकता. तसल्या 8 जाणांक जेजू सुटका दिते आसा. भुरग्याचे देणे नातलेल्या स्त्रियांक जेजू विशेष बापान 16 जाणांक हांगा आपुरते आसा. दोनी हात आमी परत एक फावटी वयर उबारुया. सक्कड आमी दोनी हात वयर उबारुया. समर्पण दिया तुमची कोड मोत आत्मो. जेजून कितें सांगलें तें हांवें तुमच्या मुखार सांगलां. देवाचें उतर सत, देवाचें उतर जिवें, देवाचें उतर खरें, आनी तो खरो देव आमकां आज आशिर्वादीत करता. तुमी वावरतान जें मागतात तें तो तुमकां दिता. परत एक फावटी तुमच्या कुटुंबाक समर्पण दिया. तुमच्या पती पत्नीक समर्पण दिवया. भुरग्या बाळांक समर्पण दिवया. पिडेंत आसच्या तुमच्या कुटुंबदारांक अंतुळणार आसच्यांक समर्पण दिवया. जावं पुरो हें लाईव्ह पळोवन शेवकता जीं कोण अंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, गांवांत परगांवांत आसात, तांचेर आशिर्वाद आज चलच्या आराधनेचे आशिर्वाद देव देव दिवन मागया. आमी व्हड्या ताळ्यान स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान हालेलुया हालेलुया व्हडो सुखदान हालेलुया 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 व्हडो सुखतेन हालेलुया 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 सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा हो बापानी वांकणी दिता. तुवें म्हज्या मिसावान सांगलें जें कितें बांदताय तें बांदता, जें कितें सोडयताय तें सोडयता. हे सुवार्थेचे देणे तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गा दिता. ह्या सुवार्थेन तुवें विस्मिताली कशें मार्कस वांजल 16व्या वसारान सांगलें तुमी वसा सुवार्थ परगट करा, देवसारा बैल दवडया, पिडेस्ता खातीर मागा. आनी तुवें तांच्या सांगात रावोनो ती सुवार्थ विस्मितांनी कोणांनी रुजू केली. आज ह्या पवित्र तळार ती सुवार्थ तूं रुजू करताय. हांगा आयलेल्या परजेचेर तुजी दैवी कृपा, दैवी सकत देव देव दी. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Anoint them, Lord. Alpha Kora Rafa Rafa Rafa. Aldrina Hallelujah, 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 hallelujah. आमी सक्कड आमच्या जाग्यार उबे रावया. सक्कड उबे रावया. थंय हांगा दावानाकात उबे रावन जेजू पळया, येवकरिस्ता पळया. ताणें केदाळा सुवार्थ परगट केली, ताणें गुण केले लोकांक. हांगा खंयच्या व्यक्तीची सकत न्हय, येवकारिस्ताच्या सुमयेची सकत. दोनी हात सुमया मुखार उक्ते दवरा. दोनी हात सुमया मुखार उक्ते दवरा. मागा म्हज्या सांगाता सुमया जेजू, सुमया जेजू, या उसयलेल्या हातांचेर, या उसयलेल्या हातांचेर तुजी दैवीक सकत, तुझी दैवीक सकत वाळोवन दी. वळण दी. या येवकारिस्तांत हांव येवकरिस्तांत परत एक पावटी परत एक फावटी तुझ्या गुण करचे सक्ते खातीर तुझे गुण करचे सकते हांव मागता. हांव मागता. सुमया जेजू, सुमया जेजू, ही म्हजी कोड, म्हजी खूण, म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो तुका समर्पण तुका दिता. समर्पण दिता. सुमया जेजू, सुमया जेजू, म्हज्या भितरले घाई म्हज्या भितरले घाय तुका समर्पण तुका दिता. समर्पण दिता. पापसल्लीं काळजां पापसाली काळजां तूं बरी करताय. बरी करताय. आमचे गायी तू बांदताय. आमचे गाय तू बांधताय. सुमया जेजू, सुमया जेजू, संवसाराक संसाराक गुण करूंक जायना गुण तसले करूंक जायना. सर्व घाई सर्व घाय गुण कर. गुण कर. जेजू, जेजू, तुझ्या कुडी वयर आसची तुझ्या कुडी वयर पिडा शिडा पिडा शिडा गुण कर. गुण कर. आता तुझ्या नावान तुझ्या नावान त्या पिडेच्या जाग्याचेर त्याच्या जाग्याचेर हातोवन मागताना आपण मागता. त्या जाग्याचेर त्या जाग्याचेर या येवकरिस्तांत येवकरिस्तांत हांव दैवीक दैवीक सकत सकत वाळोवन वाळोवन दे. दे. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, जेजूच्या उतराच्या बळान, जेजूच्या उतराच्या जेजूच्या रक्ताच्या बळान, सक्तेन जेजूच्या उतराच्या त्या जाग्यार सक्तेन, आसची पिडा त्या जाग्यार आसची पिडा शिडा शिडा शाश्वीत सोडून सोंदी. सोडून सोंदी. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तुमकां खंय पिडा आसा त्या जाग्याचेर हात दवर मागणें करा. खंय मस्त पिडा आसा त्या जाग्याचेर हात दवर मागणें करा.
2016 इस्वेंत किडनी समस्याचे टीचर येल्लापुरांत तिने किडनीचे रातोर मागणें केलें 3 दीस रेतीर खायिल्ली ती तिसऱ्या दिसा डॉक्टरान सांगलें तो किडनी स्टोन वचना गूण जालो 20 वर्सांचो आरोग्य स्वामी मायग्रेन हेडेकान गूण जालो संपगंडा म्हणल्यार कारवार दीस रेतीर ते प्रवीण म्हणलो एक काण ताजो केप्पो आसलो गूण जालो लुईस म्हणलो 2006 इस्वेंत उठोवन सोल्लो रोजारियो बोन कॅन्सरांत आसलो आतां साक्ष दिते आसा गुरुस्वामी आतां गुरु पौल जाला तो एड्स जावन मरणाच्या बेड्डार आसलो आतां सक्कडो कडेन वचून जेजू जिवान देव म्हूण सांगते आसा तर पातये भावार्थान पातये हात दवरचें काम तुजें सांगचें काम म्हजें हात दवरून दोळे धांपून माग त्या जाग्याचेर खंयच्या जाग्यार चड पिडा आसा हात दवरून माग जावं पुरो गर्भ पोटा भितर कसले समस्या पोटाचेर हात दवर माग गुमटी दुख आसा गुमटेचेर हात दवर माग आर्थरायटीस प्रॉब्लेम आसा गांठी मस्त दुख आसा बसून गांठयेचेर हात दवर माग ह्या तुज्या कई हाडांक गुण आसा कित्याक एजेकिएल प्रवादी 37 आवास्वरांत देव एजेकिएलाक सांगता सुक्या हाडांच्या कणये कापून व्हरनो ही सुकी हाडां जी तितकी आनी देव सांगता प्रावधान कर आज तोच तू सर्वेस्पोर देव तोच पूत आनी पवित्रत्मो ताच्या नांवान परावादन करतना ते सुकी हाडां जावंक पुरो एक खिणा भितर देवाक आपणूक साद आसा माग पयलीं हांव मागता ताजे उपरांत हांव स्तुती करूं सांगतना हात काडी नाकात स्तुती करूं सांगतना हात तशेंच दवर मागा सुमिया जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां तुजी सता हांवें कळीत केल्यान ह्या जाग्याचेर हर एक ब्रेस्तर आमी आराधन मागणें करतना न्हय हर एक पोटी हांगा लोक येवन मागणें करतना ह्या जाग्याचेर हजारांनी लाखांनी करोडांनी अजाप तुवें केल्याय कित्याक तूं अजाप असो देव जावन आसाय ह्या जागे खातीर मागता आसतना विशेष बापान हांगा आयिल्ल्या येवंकाच्या लोकां खातीर मुखार सोलोंकाच्या मागण्या खातीर आनी जी कोण हांगा येवन ताचे ते सवां भेटयता तांच्या खातीर आज हात दवरून तुका विधेय जावन त्या जाग्याचेर पिडा शिडा वसो मागच्या हर एकल्या खातीर हांव मागता जेजू तुवें सांगला ह्या जागी दिक्षील कितें तूं बांदताय तें बांदता कितें तूं सोडयता रुपया भांगर मुजशें येना तुज्या नांवान ही सुवार्ता करी आनी जिवी जावन आसा हात दवरल्या जाग्याचेर आसलेली पिडा शिडा जावं पुरो कितें ट्यूमर जेजूच्या नांवान निष्क्रीय जावन दी त्या जाग्याचेर दैवीक सकत कृपा देवून येवन दी टच लॉर्ड हील लॉर्ड anoint लॉर्ड हात काडी नाकात वड्या ताळ्यान स्तुती करया हालेलुया 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 वड्या ताळ्यान सर्वेस्पराच्या नावान आशीर्वाद अब्राहम इसाक असो जगम असो देव तुमकां आशीर्वादित करून दिता जेजू क्रिस्ताच्या नावान त्या जाग्याचेर पिडा शिडा कितें असो ती साक्ष जावन दिता त्या आराधन आशीर्वाद जावन दी त्या भुरग्या बाळाच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देव दी कोडो मोतो आत्मो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बॉडी माइंड एंड सोल बी टच्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस जेजूच्या सत्तेवन महिमेवन बोलवून आशीर्वादी जावं जेजूचे अभिषेक पडून फार upon them Lord hallelujah hallelujah हात काडया ताळयो भेटून जेजूकार गांदिया मार्काचो वांजेल 12:24 सांगता 12:24 तुम्ही मागण्यान कितें मागलां तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण पातयेया तें मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड परत एक पोटी दोनी हात तुमच्या तकलेचेर दवरा सक्कट तकलेचेर हात दवरा तकले थावन पाया पर्यंत अशे विश्वे खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव 4th स्टेज कॅन्सर समेत थोडे पटी डॉक्टरान डिटेक्ट करूंक जायना कोरोना तसले व्हायरस मारणांतीक व्हायरस शेळीचे या एलर्जीचे व्हायरस हे सक्कड सोडून वचोंदी तुमची कुडी तकलेर हात दवरतना तुमचो पत्नी खातीर मागा तुमच्या पुता धुवां खातीर मागा तुझे मम्मी पप्पा कोण भाऊ बावडे येऊन आज घरा आसात तांचो उडास काढा तांची नांवां सांगा मागा तुम्ही हे हात दवरल्या सोमयाचे हात ते सोमी खंय दोग या तेग म्हज्या नांवांत आसा सोमी आसा शताधिपती सांगलें तूं एकच उतर सांग हे उतर थंय काम करून दी तांच्या कुडीन काम करून दी तांच्या जिवितान काम करून दी तुम्ही कोणा खातीर आज मागोवंक आयल्यात ऑटिझम आसा कॅन्सर आसा पिडा आसा ती हांगा नात समस्या आसात भुरगीं एग्जाम बरोवंक गेल्यात तांचे खातीर तुम्ही मागा तुम्ही मागतना देव दिता तो तुकून दिना तो मोगान दिता
तर आज तकले तो पाया पर्यंत जेजूची कृपा तुम्ही मागले तेलाय म्हाका तेलाय आमोल एक रक्तान तो तेलाय म्हणे आता तो तुमकां तेलायता तुमचे कुडीचे ताजी सकत देवन येता थोड्यांक हिंव केल्ले बरी जावंक पुरो थोड्यांक एअर कंडिशन भितर असले बरी जावंक पुरो थोड्यांक दर्शन दिसोवंक पुरो जेजून कुरिसोवचे संत भक्त दिसोवंक पुरो थोड्यांचे तेद वतले बरी जावंक पुरो उदक वतले बरी जावंक पुरो सुवाद फॉर्मोळो सेंटा बरी फॉर्मोळो या तुमकां कसलो फॉर्मोळ आयले बरी जावंक पुरो जेजूची सकती देवन येता तुम्ही स्तुती करतना हालेलुया हालेलुया म्हणटा दुसरी भास तुमच्या जिबेत येवंक पुरो पहिल्या कोरिंथीयांक बरयल्या पत्रांत 14व्या वर्सारा सांगता भाशेच्या देण्यांनी तो भरता तो जाणवायच्या गिन्यान दिता ताच्या फळांनी ताच्या सक्तनी ताच्या देण्यांनी आनी ताच्या फळांनी तो अभिषेक करता आमच्या भितरले जडाई पयस येता अस्कतकाय पयस येता आमकां कळीत नासतना आमच्या भितरची खंत बेजाराय पयस येता हात काडी नाका सांगचें म्हजें काम मागचें तुमचें काम दोनी हात तकलेशे दवरा आनी एक घडी भर मौनपणे वडा ताळ्यान स्तुती करया आनी मागया हालेलुया 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 वडा ताळ्यान Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू ख्रिस्ताच्या नावात जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या डोळ्यात महिमे येऊन देवा या जागेर तुझी महिमा पडून येता या जागेर तुझी महिमा कितल्या वर्सात हांव तूं बरकट्टे आसाय या जागेचेर आयिल्ली परजा या जागे वयर कोण वायट आपलेशे दीस घालता थंयच्या काळजा मनात तूं परिवर्तन कर फादर आल्बाना खातीर हांगाच्या काजीदोरा खातीर या जागे खातीर फिरकस कोटला खातीर हांगाच्या कमिटी खातीर हांव मागता विशेष बापाला हांगा दान धर्म करच्या या जेजू हर एकल्याचेर आशीर्वाद घाल ही सुवार्ता या डिवाइन वर्डाद्वारे पळोवच्या हर एकल्याचेर आशीर्वाद घाल संसार बोराच्या लोकांचे गुण करची सकत देवून दोन सापडता बोगलेन राव याच घडये तकलेता पायापर्यंत अशी हर एक पिढा शेडा कोण जाऊ दे टच टच हात काढी या दोन्ही हात काळजाच्या दवरा एक घडी बोर दोळे दांपा एक घडी बोर दोळे दांपा मौनपणी देवाची सकत तुमच्या कुडी भितर आयिल्लो अनुभव तुम्ही जोडा जेजून आमकां सगळ्यांक आपडला आमी सकट दिंबी घालया ये देवा वडा साक्रामेंता गायन गावन सुमेचें बेसांव आमी स्विकार करया Itia boda sakramenta sustang naman guruya Bulvila rupa bodla Novyo hitik adaya Salvon vecha paskat vishvya Bhavatache bol divya Sase mapa Kase puta Ullasari sutisa Podvi mahima sasta sutta Eka sthalan hasita Tukalokaja spirita Samasamina vata Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen.
शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हरसूंच्या सोम्याद वारांच्या अद्मोस आस्पो आशिता येण्या दर्शन मागता मोगा कोला लेता तुझे करीची पाओ कर सोम्या दर्शन बोधन्या तुझे करीची पाओ कर सोम्या दर्शन बोधन्या सोम्या मंदिर तुझे सौजभो सुंदरते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हरसूंच्या सोम्या वारांच्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मदें फादर आर्चिबाल्ड डिसिल्वा आज तांकां ओडदिसो दीस तांच्या खातीर आज आमी विशेष मापान मागया. आतुर्त गांवचे हांगाच तांकां ओर्द मेळिल्ली आनी आयच्या दिसा ते आमच्या मदें आसात. ते अलाहाबाद DSCCन वावर करतात. हांव नॅशनल यूथ डायरेक्टर जावन आसतना ते रिजनल यूथ डायरेक्टर जावन वावर दितले अशी आमची साळावळो. तांच्या खातीर विशेष मापान ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या जाका सांगता आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा देवान आमचेर भरपूर आशिर्वादां आराधनाद्वारे तांणी वतली. आमी अर्घां ताका दिवया आमकां पाठयलेल्या हसल्या वर्त्या सांता खातीर सांत लॉरेन्स. आपणाचें जिवीत जिजूक ताणें भेटयलें. तो ताचे थंय एक जावन रावलो, ताच्या उतरांतय तो रावलो, मात्र न्ही ताच्या मोगान तो भरलो आनी तो मोग अजुनूय आमी ह्या जाग्यार अनुभव जोडटा. देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमची काळजां मनां नितळ जावच्या खातीर ह्या युकरिस्ती बलिदानान आमी प्रवेश जाताना आमी त्या सर्गार चलच्या बलिदाना सांगता एक जावच्या खातीर बापा लागीं आमी बोगसाणें मागया. आमची अस्कत काय वळखून घेवया आनी पश्चाताप काळजान ताचे समोर आमी रावया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून भगवान सदां संवकार मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्स्पराध देवा लागीं विनंती करात म्हूण परतून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakut Krista kakut सोमिया kakut Somia kakut
देवा महिमा देवा महिमा देवा सुखी आणि शांती त्याच्या इष्टा सोसारी सगी चराया सर्वोद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापास आम्ही तुका वागणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराची पाप नाटाय आमची काकूत तू बापाच्या उच्च कोसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू Cristo एकलोच तो glory एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भागिवून लोरेस दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे स्मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सुवे पवित्र एकपणा जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ जुदेवांनी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवच्या खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सनेद्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडनो तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सदुसेव आनी फरिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हूण बरें करून जाणा आसून पावलो सनद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या तळ्यान उलोवंक लागलो. भवानो, हांव एक फरिजेव आनी फरिजेवांच्या कुटुंबान जल्मोन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फरिजेवां आनी सदुसेवां मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सदुसेव मेल्ल्यांचें जिवंतपण देवदूत वा
आत्मे आसात म्हणून सतमंदूंक इन्कार करतले. पूण फरिजेव हें सगळें आसा म्हणून सतमंतले. तोवळ व्हड एक बोबाट जाली. फरिजेवांच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांयच गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मा ताजे लागीं उलयला जावेत अशें तांच्या मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय फपसून तीर करून उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवोन वचोन पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाच्या बगलेक उबें रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतूय तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा मोज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्पर लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूज सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडास काडता. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां.
जावन असलेले बरी ती आमचे ते एक जावन आसू अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हण संवसार सत मानू Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमची सवे आसू तुमचे सवे आसूं जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या जेजूनो आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां बापा ते सुमेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेयी आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणो संवसारान सतमानचे पासत ते सुमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे पासत हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाटायलाय म्हणो आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणो संवसाराक कळीत जातालें बापा बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसचे म्हूण म्हजी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाटयलोय म्हूण येय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतर हें अकनी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो आमी भावार्थाच्या एकवटान रावून सोम्या जेजूक धैर्यान साक्षी जावंक आमकां विंचून काडलां त्या खातीर आमकां म्हणटात विंचून काडलेली पोरसां पावलो सावलो जावन आसतना ताच्या संवसारांत आसलो ताच्या चिंतपा प्रमाणे जियेतलो ताच्या कुशे प्रमाणे करतलो हांकारान गर्वान जिद्दान मसरान पोटयांनी तो बरोल्लो देवाक समजला म्हणून चिंतून समजनासतना जियेलो मतांतलो जावन आसलो आनी पवित्र सभेक दग दितलो पवित्र सभेचे मागणें देवान आयकलें सावलाक देवान दर्शन दिलें सावलो त्या दर्शनांत सुमयाचो ताळो ताणें आयकलो कुडीच्या एका दिश्टी तावन ताका
देवान ती दिश्ट काडली. सर्गींची दिश्ट अनानिया मरिफा देवान ताका दिली. सावलो अभिषेक जालो, सावलो पाऊल जालो. पळय, हर एका व्यक्तीच्या जिणेंत आमी म्हणटा एक फाटलें जिवीत आसा आनी एक मुखार बरोवशे भरीत फुडार आसा. बायबल आमकां सांगता सोम्याक देवाक ताका जाय जाल्ल्यांक विसरून काडूंक सकत आसा. सावला बरी सुमार जाण आसले, पूण सावलाक मात्र कित्याक विसरून काडलो ती देवाची खोशी. देवाक ताचीच येवजण आसा. सबार जण आसले, आमोसाक ताणें विसरून काडलो प्रवादी जावन, शिरेमयाक काडलो, विसरून काडलो ताणें इजायाक, एजेकियेलाक. विसवणू देवाची. आज आमकां ताणें बावतिजमान विसरून काडल्यान एका मिसावाक. आमी ह्या मिसावाक विरोध जावन जियोंक नजो, मिसावाक विरोध जावन वचोंक नजो. आज वस्तू सावलो पाऊल जावन धैर्यान साक्ष दिते आसा. तुमी धर्मदूताची कृत्यां वाचल्यार लोक बरो येणार, तो वांजेल बरयता आनी उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे घडिता शिसांच्या जिवितान पवित्रात्म्यान केल्लीं कामां तो धर्मदूताच्या कृत्यान बरयता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या फेस्ता उपरांत आमी सडावत वाचपा, पयल्या वाचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचता, आयकता हांव. आनी आज पावलाचेर अपराध मांडून ताका कैद करतात, पूण ताचे विशय समजून घेवचे खातीर एक जमत आपयतात. आनी त्या जमतींत तो तांच्या लागीं सांगता हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचे पुनर्जिवनपणाचेर पातयेताले, सादुसेव पातयेनातले. आनी केदाळा पावलान सांगलेली सुवार्ता फारिजेवांक कडलें एक देवाचें दर्शन हाका जालां. देवदूत हाज्या लागीं उलयला, तशें जाल्यार तें समजलें. आनी एक पंगड आसलो, समजनातलो पंगड सादुसेवाचो, ते पुनर्जिवनपणान पातयेनातले. त्या खातीर तांचे मदें वादविवाद चलतना त्या सरदारान आनी खंय पावलाक लगड काडटात कोणा म्हूण चिंतून पावलाक तो शाबीत जाग्याक हाडटा. मग भाव भयणीनो, देव पावलाक एक संदेश दिता. त्या राती पावलाच्या बोगलेक सोमी उबो रावलो. सताचो आत्मो खंय आसा थंय सोमी आसा. सोमी आमकां सताच्या वाटेन चलयता. कितले फटी फोण बदलाम आमचेर घालूं दीत, कितले अक्लास आमकां ते हाडूं दीत, कोणी जैतेवन जायनात सताच्या उजवाडान आमी तिरासणेंत रावतना. पावलो कंगाल जावना, पावलो निराश जावना, पावलो धैर्यान रावलो. तुमी पळयल्यार पावलाचें जिवीती आमच्या सा लॉरेन्साचें जिवीती तशेंच. तो कंगाल जावना, तो निराश जावना, तो रायांक भियोवना, तो धैर्यान रावलो. कित्याक सोमी ताचे बोगलेन आसलो, सोमी ताका चलयतलो. आज सोमयेची परजा आमी वयतर सोमी आमचे सोवे आसा. त्या खातीर आजाक म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, वय सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा. सर्वेस्पर आमचे सोवे रावून झुजता. आमी भिये जाय म्हणना, कंगाल जाय म्हणना, भिवकुरे जाय म्हणना, कितेंय विरोध पण येवं दी, सोमी आमच्या सांगाता आसा. हांवें आराधनान सांगले प्रमाणे थोडे फावटी सवर्ण बेणसो अनुभोग आमकां जावंक पुरो, सफरींग मेळोंक पुरो. पूण त्या सफरिंगा खातीर, कश्टा खातीर आमी कंगाल जावचे न्ही, भियोवचे न्ही, धैर्यान रावो जाय. कित्याक सोमयेचें काम सोमी करता. सोमी ताच्या बोगलेन रावून ताका सांगता धैर्य घे. जशें जेरुजलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली, तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवचें. आज आमकांय ह्या पूर्ण शेतांत मेळचो संदेश होच.
पिडा शिडा अंकर बनपस बंदोड्यो खंत बेजाराई समस्या रीण आनी सक्कड आसा दोस्ता धैर्य घे भिये नाका धैर्याचो आत्मो ताणें आमकां दिला भिवकुरो आत्मो दिवंक ना आनी हो धैर्यान तूं येताना हर एक तुजे विरोध येवचे फूड जातलें कित्याक हांव तुजे सोवे आसा इस्रायल परचे सांगाता देव आसलो 40 वर्सां अरण्यांत ताणें पैण केलें सैतेवंती जाली देवाच्या सक्तेन 2000 वर्सां आदीं अरम जाल्ली आमची पवित्र सभा अजुनी सोलोन आसा जेजू सोमी आमचे सोवे आसा धैर्य घे आनी तूं म्हाका साक्ष जा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी केवळ ह्या जाग्याक येवन आमी गुण जाल्यार आमची तेसावां आयकल्यार मात्र फावो न्ही आमी आमच्या पिरगज कुटुंबान आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबान आमी जेजूक साक्ष जावंक आसा सुवार्थेचें जिवनाचें वर्तें जिवीत साक्षेचें जिवीत केदळ आमी साक्ष जाता सोम्याक आमी महिमा हाडटा आनी जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता काल आज आमी आयकलो वांजेलो 17वो आवास्वर जेजून शिसां खातीर करचें मागणें ते सस्तीक जिवीत हें जेजू सांगता 17व्या आवास्वरान वोल्टीन तुका बापाक ओळखूचें आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक ओळखूचें केदळ आमी बापाक पुताक पवित्रत्म्याक वळखात सस्तीक जिविताच्या वाटेर आमी आसा सस्तीक जिविताक आमी प्रवेश जाय जंय आमी ताका साक्षेच्या जिवाक आमकां दिल्ल्या मिसावांत आमी जिये जंय आनी आज जेजू मागता बापा आमी एक जाल्ले बरी ते एक जावं दीत आमचे मदें पंगड नाका आमी विंगड जावन जियोंक न्ही आमी हांगा अशें कॉम्पिटिशना खातीर न्ही आमी सगळ्यांनी अशें सोम्याक साक्ष दिवच्या खातीर त्या खातीर जेजू सांगता शिसांक सांगता हे सगळ एक जावन दीत आनी तांकां एकवटीत करता बापा पुताचो आत्मो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा ह्या सैतार आमी समारंभता पेंतेकोस्त एकवटयता आमकां आज एकवटयला तेच पवित्र आत्म्यान बौतिस्माद्वारे थिरावण्याद्वारे आमकां साक्ष केल्या आतां आनी जेजू म्हणटा तुजी महिमा ती पळोवन दित असल्या जाग्यांनी आराधनांनी युकरिस्ती बलिदानांनी आमी ताची महिमा पळयता आमी बागी असले युकरिस्ती बलिदान जेजून आमकां दिल्ल्या खातीर ताची महिमा आमी भोगता अनुभव आमी जोडता आशिर्वादीत आमी जाता सर्गीच्या पैणाचे काण आमी सेवता मोगाळ भावा भयणीनो जेजू सांगता हांवें कितेंच लिपोवन दवरूंक ना बापा तुवें कितें सांगलाय तें हांवें म्हज्या शिसांक कळीत केलां ह्या शिसांनी पवित्र सभेद्वारे आमकां कळीत केलां त्या खातीर आमी पवित्र सभेक विधेय जावन पवित्र सभेची दोतोर न्हू आमी बऱ्यान समजोवन शिकोवन आमी समजोवन आमी बरी एक पिरगज कुटुंब बरी समाज बांदून हाडून आमच्या वाड्यांत आमच्या वाराड्यांत आमच्या DSCंत आमी पवित्र सभेंत जेजूक साक्ष जावंक आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो पौलाक धैर्यान भरलेलो आत्मो लोरेसाक धैर्यान भरलेलो आत्मो आमकांय धैर्यान भरून दी आनी युकरिस्ती बलिदाना वेळार जें कितें देवाचें उतर आमी आयकल्लें तें आमकां बोल दिवं दी घटाय दिवं दी आनी अशें ताज्या सक्तेन आमी जैतेवन जावन एक दीस सासणीक जिविताक प्रवेश जावचें भाग आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त फावो करून दी म्हणून आयच्या ह्या युकरिस्तान आमी मागया आमेन. आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा स्वीकार तूं कर बापा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका
लाभ देणे सगीता उदारपणे आम्ही कार्य कपिता स्वीकार करून लाभ देणे सगीता घे बापा कानिको घे बापा कानिको कानिको घेऊन आम्ही आयला बापा ओपून दिता त्यो तुका मुक्ती कोणासो उठवो बापा स्वीकार तुका ये बापा जेसूसो आमा सर्वा ससे जीवित लाभोसो घे बापा कानिको घे बापा कानिको कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका मुक्ती पोनासो उठवो बापा स्वीकार तुका ये बापा आमच्या कष्टावर जेसू घे बापा कानिको घे बापा कानिको कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा स्वीकार दिता त्यो तुका मुक्ती पोनासो उठवो बापा स्वीकार तुका ये बापा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रेच्या गावाक सर्वस्फूर्त मानून घे प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कण्या बरी आपल्या जीवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मोनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमेन ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवेत बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो जिवान जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Povi, povi, povi,
सवेस पोतो सगानी संसार भरला तुझ्या बाबा मोसगी तुकाचे मोसगी तुकाचे सवेस पोराचे नाभी सखी तुकाचे सखी तुकाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो घोट पोर गोठुया सोम्याचे सो तुझे मरण आम्ही समरंत तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येना सोम्याचे सो आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे प्रजलीत मुखामळ फळोवंक फावो कर आमी सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माय संगती तिजो पती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्वां काळी तुका मानवलान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सभे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमकां शांती थी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ते सुभागी. Sumia tumici tens nebang makapawana kung diyaw trans makabalay kimiti. Sumyati kansagiche poषण अतिचिचे दैविक नाम कमोगा एकटाउची दिसोम्या देणे तुझे. सोम्याती कांसगीचे पोषण अतिचिचे दैविक नाम कमोगाने टांचे दिसोम्या देणे तुझे. जीविता सोगुंड तुमका हांव दिता. सस्ते जीविता तुमका हांव आपयता. जीविता सोगुंड तुमका हांव दिता. सस्ते जीविता तुमका आपयता. गेया कया
सया सर्गीचे मानाका दादो सया सोम्या ठिकाण सर्गीचे पोष अत्मिचिनेचे दैवी हिंडाताम मोगा एकटांची यादेने तुझे मोगासो उपावेस तुमका हौदीता सेवेसो संदेश प्रसारू हौदाता मोगासो उपावेस तुमका हौदीता सेवेसो संदेश प्रसारू हौदाता गेया गेया सर्गी दया लाना बावडा मोजा आदासया सोम्या ठिकाण सर्गीचे पोषण त्रिचिनेचे दैवी हिंडाताम कामोगा एकटांचे सोम्या देने तुझे सोम्या ठिकाण सर्गीचे पोषण त्रिचिनेचे दैवी हिंडाताम कामोगा एकटांचे सोम्या देने तुझे तुका जिजुराया संसाराच्या सोडवंदारा पुण्यार पार काळजांत आयलाय जीवन म्हजे पावन बेलाय देखून तुका अर्गां दिता काळजान भोगता सडवून म्हाका देव संवसार आयलोय जिवीत म्हाका देव कुर्सा मेलोय पुण्या रुपी आस म्हजे थंय आयलाय सर्गी मेळ्यांनी म्हाका भरलाय अर्गां तुका जिजुराया संसाराच्या सोडवंदारा हुंड्या रूपार काळजांत आयलाय जीवन म्हजे पावन केलाय देखून तुका अर्गां दिता प्रितमो काळजान भोगता अर्गां तुका जिजुराया संसाराच्या सर्वोंदारा मुंड्या रूपार काळजांत आयलाय जीवन म्हजें पावन केलाय देखून तुका अर्गां दिता तुजो प्रेमो काळजांत भोगता आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा
आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून तूं कश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां. मानादीक बापू फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोग्गा दिएसेसीचो इतल्या बिझी राटावळी मध्ये हांगासर आमचे आपोवणें स्विकार करून आयच्या दिसाचे आराधन सोलोवन व्हरून अपुर्बायेची शिकवण दिवन देवाच्या उतरांत आमकां गूण करची सकत आनी सक्रामेंताच्या सत्यतेवन आमकां पवित्र आत्म्याची बोळ ताणें मागलां. ह्या पासून ताचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर तांच्या उजव्याक आसात मानादीक बाप लॅरी फ्रँकलिन पिंटो. देवाच्या व्हडा काकुळतीन आनी आमच्या गवळी बापाच्या वर्त्या मजतेन आमकां एक सहाय्यक फिरगज ह्याजाक लाभला. कालच्या दिसा ते हांगासर पावुल्ले. गांवांत ते फेरारचे पुत्तुरांत 2 वर्सां वावर करून ताच्या उपरांत 2 वर्सां सांत अंतोनियोचो आसरो थंयसर सहाय्यक डिरेक्टर जावन वावर केल्लो अनुभव आसा. आनी आज ह्या पवित्र तळाचेर ह्या बाजिलिकान तशेंच सांत लोरेस ह्या फिरगजेचे सहाय्यक फिरगज याजक जावन आमच्या गवळी बापांनी ताका नेमाक केला. ह्या सुवाळ्यार तांकां हांव तुमचे सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत करता आनी तांकां तांच्या मिसावांत सांत लोरेसाची भरपूर साय मागता. हांव विनंती करता आमच्या फिरगजेची पुल्लू टिचेरीन तिणें मुखार येवचें आनी हो फुलांचो तुरो तांकां दिवचो. दाव्याक आसात मानादीक बाप आर्चिबॉल्ड डिसिल्वा आमच्याच फिरगजेचो सुपुत्र. आमच्याच फिरगजेचो सुपुत्र प्रस्तुत अलाहाबाद दिएसेसी खातीर वावुरता. जायतो तालंतांनी भरलेले याजक आनी आयच्या दिसा ताची व्हड दीस आयच्या दिसा ह्या फिरगजेंत सांत लोरेसाच्या ह्या सावळेंत ताका वर्त मेळोन 24 वर्सां जालीं. संदर्भार हांव तांकां उल्हास पटयतां, अभिनंदन पटयतां. आमी तेग जाण याजक ह्या वर्सा 24 वर्सां जालीं आमची जुबली इयर. ह्या वर्सा येवच्या वर्सा रुप्योत्सवाचो सुवाळो आमचो फादर फ्रँकलिन मेच्या 10 तारखेर ताची वर्द जाल्ली आनी फादर आर्ची आयच्या दिसा वर्द जाल्ली आनी हांव इल्लो वर्ड एप्रील 6 वर्द जाल्ली. आमची तेगांयची 99 वर्द जाल्ली. त्या खातीर आमचे पासून मागोंक विनंती करता फादर आर्चीक आमच्या फिरगजेच्या लविना मस्करांचे ताणें मुखार येवचो आनी हो फुलांचो तुरो ताका दिवचो. ताकाय आमी उल्हास पटयता. आमच्या सांगात आसात फादर नेल्सन आमचेच फिरगजेचे सुपुत्र प्रस्तुत अलाहाबाद हैदराबादांत विशेष मिशनरी भुरग्यांच्या अंतू वावर ते करतात. दुबळ्या भुरग्यांची सेवा ते करतात. आज हांगासर आसात तांकांय हांव बरें मागता, देव बरें करूं म्हणटा. इस्ल्यान आसा फादर हांगासर आसा आमचो सोयरो याजक मानादीक बाप झेवियर सेबेस्टियन बेलगाम दिएसेसीचो आज हांगासर भेट करूंक आयला. मिसाचें बलिदान ते भेटयते आसात.
सहायक कॉन्सलब्रेशन केलां प्रस्तुत थंयसर एका कमिशनांत देवस्तुतेच्या कमिशनांत ते वावर करतात तांणी एक बूक बरयला गवळीक वावरां थंय सांजुजे विशांत विशांत अपुर्बायचो बूक बरयला आमच्या स्टॉलान तो मेळटा अपुर्बायचो बूक 100 रुपये ताका तुमी घेवचो आनी त्या पाद्रापाक सहाय करचें फादर सेबेस्टियन थँक यू for everything and for visiting us, and also on this occasion I wish you all the best for your mission. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा जेवणाचे वंतिगे दिल्ल्यान मुर्दोम दिल्ल्यान आनी तशेंच विविध तरेन हांकां कुमो केल्ल्यांक मान करतना सांत लोरेस बापा तुजे आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर फांको एक ना अनेक रितीन तांणी आत्रेक आनी आशा वाती हांकां आमी दिता आसतना ह्या मुर्दोम रावन जेवणाचे वंतिगे जावन तांणी कुमोक दिल्या तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाले तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाचेर आशिर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड क्रिस्तां मरिफा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर फांकय क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आता नांवां आपयल्यांनी दयेखन मुखार येवचें आनी प्रधान याचिका लागीं मानवच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोमो लूसी लोबो मियार गॅल्विन कार्डोजा उडुपी वलेरियन मार्टिस चिकमंगळूर लार्सन टेलिस बैदाळ बी सिल्विया जोस्ना लोबो बैदाळ ये हेल्विरा लोबो बैदाळ ये जॉयलिन लोबो बैदाळ ये समायरा लोबो बैदाळ ये स्टीफन फेर्नांडीस मणिपाल शरोन फेर्नांडीस मणिपाल संतान डिसोजा एंड फैमिली मुंबई केविन लोबो बैदाळ ये मन्विता मतायस दूपदकट्टे गैब्रियल डिसिल्वा मियार शर्लिन रेगो शिरवा जेवणाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां प्रीतम केलाराय मंगळूर थॉमस वाल्डर एंड फैमिली अल्लीपादे विनीता प्रीति मस्करीनस मुंबई जॉन अनिता रॉड्रिगस एंड फैमिली बैंगलोर बेजिल मस्करीनस हिरगान सिस्टर निवेदिता मियार एलिजा लोबो हिरगान कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 154 154 सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो अपुर्बायेचो इकोळो Monticello restauró Somias daman valo सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मारतीरा सांत लोरेसा तन्या प्रायस बवडता खातीर कठीण कोसून जीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरसे येयल्या जीव बवडत ते बरवसो
देवासोनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसान सरी जावं निस्कळपण आमचे थंय पजळ अशें कर आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवट्यांक आनी भोवटांत शिडिल्ल्यांक सगळींचो उसवाट आनी देवाची वळख मेळशी कर तुज्या बळरीक मजतीन देवाचे राज संवसाराक विस्तरली आमच्या कुडयेंत मेच्या सरगजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक सांग मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां देवया बरें काम मेळिल्ल्या पासत पॉयंट बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत ऑस्ट्रेलिया वचूंक फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात शांत समाधान मेळिल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभिल्ल्या पासत 17 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्या पासत रिजल्ट बरें आयिल्ल्या पासत बरें घर फावो जाल्ल्या पासत बऱ्या गांवांक वचूंक फावो जाल्ल्या पासत एक विशेष उपकार फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात सांत लॉरेन्साच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां जावन गीत गावया अर्गां तुका सौम्या अर्गां तुका जिवितिल्ल्या सौम्या अर्गां तुका सौम्या अर्गां तुका जिवितिल्ल्या सौम्या अर्गां तुका तुका हरसिता हांव तुका बळीता हांव तुका वंदिता हांव तुका नाबारता हांव तुका हरसिता हांव तुका बळीता हांव तुका वंदिता हांव तुका नाबारता हांव सांत लॉरेन्साच्या मजतीन उपकार मागया भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत सामकोळ आनी किळे गूण जावं हातापांयांक बोळ येवंक शिरांची पिडा गूण जावं अवघडांतलें राखून व्हरूंक नव्या बांदपाचें काम पंथाक पावोवंक दोळ्यांचे दिश्ट फाटी मेळोवंक तकली फडाफड रावोवंक अमाल पिवणें सिगरेट सोडूंक भायर पडलें भांगर फाटी मेळोवंक लोन पास जावंक जागो घर काण घेवंक फावो जावंक बरी सैरीक मेळोवंक हाती मेळिल्लें काम पंथा पावोवंक बिझनस बरो लाभ येवंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद दिवंक उगडासाची सकत फाटी येवंक विजा मेळोवंक ICUंत आसल्या एका भावाक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांक शांती समाधान मेळोवंक ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक कोर्टांत आसली केस इत्यार्थ जावंक आयच्या दिसा गलची हायकोर्टांत गेल्ली केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक जीक मेळोवंक फ्लॅट काडूंक फावो जावंक घोव बायलां मदें आसलो मानस्ताप समा जावंक सिस्ट गूण जावंक फ्रॅक्चर जाल्लो पांय समा जावंक एका भयणीचें रीण फारीक जावंक अडकळ जावच्या मनशां सुटका मेळोवंक हार्टाचे प्रॉब्लेम गूण जावंक बँकाट दुगूण जावंक मागतात सांत लॉरेन्साच्या मजतीन CA एग्जाम पास जावंक तोंडार आशिल्लीं कथां वचोवंक नॅगेटीव चिन्नां पयस जावंक BSc नर्सिंगान सीट मेळोवंक कश्टा वयर कश्ट येवन आसा ते कश्ट परिहार जावंक PhD कंप्लीट करूंक अन्याय करतनाचें मोत उजवाडावंक मागतात सांत लॉरेन्साच्या मजतीन मुखल्या दिसांनी जावची सर कार्य बऱ्या अंतरान जावंक बरो फुडार विंचून काडूंक इंटरव्यूंत पास जावंक डिप्रेशन तावन भायर येवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक IELTS एग्जामांत पास जावंक एका स्त्रियेन आमाल पिवणें गावन सुटका जोडूंक एकावंटाचें काम बरो सांबाळ मेळचे पासत मागतात प्रत्येक त्या सावन पासत मागया हातीन घेतिल्लें सरकारी काम बऱ्या सारक्या रितीन जावंक मागतात बेन्नी कस्तुरणी म्हणल्यार स्त्रियेचे ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक गर्भांत आसलेल्या एका भुरग्याची वाडावळ सारक्या रितीन जावंक भलायकेवंत भुरग्याक जल्म दिवंक कॅनडा वचूंक बेगी विजा मेळोवंक गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रॉब्लेमांत उणें जावंक डायजेशन समा जावंक कॅनडाचे PR बेगीन जावचे पासत शिवमोगा जुल्मालें एक बाळशें ICUंत सिरियस कंडिशनार आसा त्या बाळकाच्या त्या बेबीच्या बऱ्या
त्या बाळकाच्या बऱ्या भलायके पासत मागया. आमच्या सोमेस्ताच्या त्यासां पासत हांगासर येयले सर भक्तिकाच्या गरजां पासत आमी मागया. प्रत्येक त्यासां पासत इराद्या पासत जायतो लोक सांत लोरेसाचे लागीं मागोवंक येता. तांच्या काळजा मनाच्या आत्रेक आनी आशा सुफळ जावं दी. आमी प्रत्येक तरान मागया पावस येवंक, बरें उदक मेळोवंक, ह्या धरती सगळी थंड जावंक आमी मागया. देवाच्या व्हडा काकुळतीन भरतेर पावस येवंक आनी कसलेंच अतिवृश्टी जायनासतना, कसलेंच ते सुकीदाट जायनासतना, ह्या बारगोळ येनासतना, ह्या पावसा वरवीं कसलेंच कस नासतना वेळा काळाचो पावस येवन सगळें बरें जावचे खातीर आमी मागया. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ದಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ದೇವರ ನಾಮದಿಂದ, ಕಾರ್ಣಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಗಳು ದಗ್ಧವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು Alleluia, 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 Alleluia. शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचेची येवन बागी मरण वरून सर्गात तुझे संगता ससना देवा गोळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां. मरिये मायेच्या विशेष मजतीन आमची मागणी सांतोर मरिफात माग्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समिदेव तुझी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळचे कुशीन जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमकां पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार. भाग्यवंत लोरेस मारतीरा आमकां विनंती कर. प्रार्थुया हे सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जायत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खंड आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमचे सर पिडेस्तां पासत आतां आमी मागया.
सोम्याचे नावे आमचो आधार आणि रसला सर आणि संसार सोम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुझे सशीन पावून दी सोमी तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी ओतून कोस्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय आणि वडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तू दयाळ धिश्ट घाल पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंद पासांतल्या तांकां सोडय मोतीची आणि कुडीची सूर दूख तांचे तावन पयस कर तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी यत्मेची भलायकी लाभय या बासिलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकारार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वीस पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करू आमेन तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळू आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखू तुमच्या वयर तो रावू आनी तुमकां आशीर्वाद दी आमेन आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी सदां काळ रावू आमेन या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ तामकां मेळो पातकांचे बोगसाणें मेळो गूण जावची सकत मेळो या पवित्र तेलाच्या माकण्या वरवीं पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळो आनी बरेंपण जावं दी म्हणून आमी मागून त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा मागया उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तों देवो स्वाधिकतम्या माळयेर आशिल्ल्यांक दैविकतम्या तेल लायतात मुझे तैरावो माळयेर आशिल्ले दंदुतांते दिल्या पवित्रतम्या प्रवाद्यांक प्रेरणतो पवित्रतम्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावोंक ये विस्मित बुद्धेना पवित्रतम्या जीविताची सर पवित्रतम्या भलायके दातारा सदां काळजी येवच्या पवित्रतम्या विस्मित बोधेनार जीविताची सर भलायके दातारा पवित्रतम्या सदां काळजी येवच्या पवित्रतम्या
मोडा मोचेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत हांव उपयेवतकला भरवश किरणा तूं सर्गी बंद्राक्षा भीत वर पावो अंतराची मोडा मोजेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत हांव उपयेवतकला भरवशा किरणा तूं सर्गी बंद्राक्षा भीत वर पावो स्वाधिकतम्या पोभिततम्या वेगिस्तु देवो स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा हो कोये स्वाधिकतम्या पोभिततम्या वेगिस्तु देवो स्वाधिकतम्या वैविकतम्या मुझे तेरा ओम ये मुझे तेरा ओम ये सदा स्तोरा ओम ये सदा स्तोरा ओम ये सालो रेसा सकटायो पेटोन की तांगाव्या ताडेवू बांदूर बेंगाव्या मोगा परिमिते वखनावड्या फावो केल्या आमकां सालो रेसा सकटायो पेटोन की तांगाव्या शांती पण सोडले देवा मोगान पेटो राजी तारले देवान मिसवलो दैविक देण्यानी सोबलोय मोगा संदेश प्रसार करू सदा स्वावलोय ताडेवू बांदूर बेंगाव्या गेल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां भगवंतलो रेसा भगवंत कुसचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.